संतोषाची मेटा काढून कलतेपणी कुरपाजू सोम्या समोर येता ताची कत्या मोती ताटून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्गां दिता सर्वेस देवांसो रस्नास संस्रासो सर्वेस देवांसो रस्नास संस्रासो एका सूत्रांत ताच्या संसाराची जाल आपल्या सारख्या ताणे मनशा कृपीत केलो देखू निजाय की बापय तो सर्वांसो. समेस्त आमी बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्त म्हणून मागता आनी सांजूद उता देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळाक तुमकां सगळ्यांक परत मोगाचो स्वागत म्हणटा. ह्या मिसाच्या बलिदानाची तेसावां ह्या परी आसात. अर्गां जावन मीस पेटयता केलन जूड, कियान जोशवा आनी अनुष्य सिक्वेरा किन्नेगोळी, मौरिस लिओनार्ड डिसोजा किन्नेगोळी, रीना नोरोना काटेल, राणी सेरा निड्डोडी, जेसन आनी जेनिशा मॉरस किरेम, ॲग्नेस केरळा बऱ्या कंपनीन बरें काम मेळटल्या खातीर, ॲग्नेस पिंटो निड्डोडी, हॅरी कुटिनो मुंबय, सेलेस्टीन कुटिनो मुल्की, नॅन्सी पिंटो आनी कुटाम कारकळ, ग्रेशन आनी सॅन्ड्रा डिसोजा किन्नेगोळी, लीना डिकोना ताकोडे, फेबियन आनी रेनिता नजरेत बचपे, मोंती नजरेत बचपे, मार्क कॅस्लिनो निड्डोडी, मोनिका मिनेजस अंधेरी मुंबई, लेनिशा दांतीस पलाडका, लॅन्सी लविना दांतीस पलाडका, कॅथरीन डिसिल्वा मंजेश्वर, जेसन लोबकिरे, फेलिक्स जोसेपिंटो निड्डोडी. प्रत्येक संबोधन मीस पेडयता प्रवीण आनी जेनेवी फेर्नांडीस मिलाग्रेस, रियानाच्या बऱ्या भलायके बसत, जेसिंता निकोटाम तुडाम घराचे भद्रते खातीर, शीबा फेर्नांडीस बेंदूर, रूथ क्लेर म्हणल्या भुरग्या बरी भलायकी फावो जावचे खातीर, रीना मोंतेरो पयशे पाटी मेळचे खातीर, प्रमिळा माथायस पिलार, रिचर्ड अनिता पायस किन्नेगोळी, कॅल्विन पिंटो कॅनडा, प्रेया अनिका पायस बचपे भुरग्या बरी भलायकी फावो जावचे खातीर, रेनिटा नजरेत बचपे, फेबियन एन्स्लेम पायस बचपे, मायकल नजरेत बचपे बऱ्या भलायके बसत, आल्बर्ट पिरेरा मोगारनाड बऱ्या भलायके बसत, स्टॅनी सांगतीस वेलंकणी वाडो बरे भलायके बसत, मर्सलीन वास निर्मार्गा बऱ्या भलायके बसत. देवदीन एलियस कुटिनोच्या आत्म्या बसोन मीस पेडयता लीना कुटिनो आनी कुटाम सांजूद वाडो. देवदीन एलिझा कुटिनोच्या आत्म्या बसोन मीस पेडयता सिरिल पिंटो निड्डोडी. देवदीन रोजी डिसोच्या आत्म्या बसोन मीस पेडयता सिंथिया नजरेत काटेबडला. देवदीन थॉमस डिसोच्या आत्म्या बसोन मीस पेडयता प्रशांत देसा पवित कालदवाडो. देवदीन लॉरेन्स आनी मेल्विन डिमेलोच्या आत्म्या बसोन मीस पेडयता वेरोनिका पेरेरा सांजूद वाडो. देवदीन फेलिक्स कोलेच्या आत्म्या बसोन मीस पेडयता मेबल डिसोजा बचपे. ह्या सर्व त्या सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागतना आमची त्या सवां मागणी सुमयाच्या पांयां तळा सांजूद उतात देवाच्या मजतीन समर्पण करया. सुमयाची मजर करपा आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागोवन घेवया. मोगाच्यान आज ह्या पवित्र तळार आमी विशेश तरान भारत देश खातीर आमी मागता. परवां सोनवारा ऑगस्टाच्या 15 तारखेर 80th इंडिपेंडन्स डे स्वातंत्र्याचो दीस आचरण करच्या संदर्भी 70 आनी 9 वर्सां स्वतंत्र मेळोवन आमच्या भारत देशाक समतात. ह्या वखदां आमच्या भारत देशाच्या मुखेल्या खातीर प्रजे खातीर एकल्या खातीर मागया. आमच्या देशान कितें उणेपण आसा तें भरती जावं दी आनी त्या त्या मनशांक तांची हक्कां लाबोवन दी आनी एका धर्माच्या लोकांक तांचो धर्म पाळोवचें स्वतंत्राय आनी त्या मर्माने एका पाळण्या भशेन एकूटाम जावन जियोंक सुमी एकल्याक फावो करून दी आदार दिवन दी म्हणून आज आमी प्रत्येक जावन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया. सगळें आमी उबे रावया. हें बलिदान भेटोवंक आमी फुडें सरया.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसून. तुमचे सवे असो. मोगाच्या भावा बहिणीनो, एजेकिएल प्रवादी देवाच्या दर्शन देखतालो आणि ते दळा एक कोवळो मुखार आयलो. कोवळो ताका दिलो आणि ताणें तो कोवळो केलो आणि ताका गोड लागलो. आणि उपरांत देवान ताका सांगलें, देवाचें उतर वचून गाजय. आज हांव देवाचें उतर खातां आणि देवाचें उतर खावन तें जिरवयता आणि तें पेल्याक परगट करता. हें म्हजें काम आयच्या दिसा. आज भारता खातीर आमी मागता आसतना भारताच्या अधिकाऱ्यांनी हो देश बऱ्या तरान सांबाळून व्हरचे खातीर प्रत्येक कृपा तांकां मागया. हे मिसाचें बलिदान आमी फावते उपरी भेटोवचे खातीर आमचीं पातकां वळखून घेवन सांगता म्हणया, हांव पातकी सर्पदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या संपार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेष्ठा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पदुदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सस्तांच्या जिविताक पावो. सोमिया काकूत कर. सोमिया काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सोमिया काकूत कर. सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, धर्मदूत सांजूत ता देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक बावर्तान मानून घेवन तुका वळखूंक फावो कर. आनी अशा पृथ्वीचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोय आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासना. एजेकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. हांवें एजेकिएलान म्हजे लागीं उलयता तो ताळो आयकलो. ताणें म्हळें, पूण तूं मनशा पुता, हांव तुका सांगता तें आयक. त्या विद्रोही घराण्या परी विद्रोही जायनाका. तुजें तोंड उगड आनी हांव तुका दितां तें खा. हांवें पळयलें आनी म्हजेशी मुखार हाडलेलो एक हात हांवें देखलो आनी तातूंत एक ग्रंथ कवळो आसलो. ताणें तो म्हजे मुखार उसयलो. ताच्या फाटल्यान आनी फुडल्यान बरयलेलें आसलें आनी ताचेर बरयलेलीं उतरां हीं: रुदान, विळाप आनी हास्कार सुस्कार. ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता, तुका दिलां तें खा. हो कवळो खा आनी उपरांत वचून इस्रायलाच्या घराण्या कडेन उलय. हांवें म्हजें तोंड उगडलें आनी ताणें तो कवळो म्हाका खावंक दिलो. ताणें म्हाका म्हळें,
मनशा पुता, हांव तुका दितां तो कोवळो खावन दादोशी जा. हांवें तो केलो आनी तो म्हज्या तोंडांत मोवा भाशेन गोड जालो. उपरांत ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता, इस्रायेलाच्या घराण्याशी वच आनी म्हजीं उतरां तांकां सांग. देवाचें उतर हें. देवाचे बळपकार. तुझे उतर म्हज्या तोंडान मोव कशें सर्वेस पोरा. तुझे उतर म्हज्या तोंडा मोकशे सर्वेस पोरा. सगळी संपत म्हाका मेळ्ळे पोरी. मुजे वण तुजी विधी वचना वर्णीत आसा. कित्याक तुज्यो आज्ञा म्हजो संतोष. तोस मुजे सालाहेदार. तुझे उतर म्हज्या तोंडा मोकशे सर्वेस पोरा. तुज्या तोंडान तावन येतात तीं नियमां. म्हाका रुपया आनी भांगारा प्रास चड मोला दी. तोंडान मोवा प्रास चड गोड रुची. तुज्या उतरांचे गोडसाण म्हज्या काळजा. तुझे उतर म्हज्या तोंडा मोकशे सर्वेस पोरा. तुझे उतर म्हज्या तोंडा मोकशे सर्वेस पोरा. Alleluia, Alleluia, Alleluia. मोजेंजू तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजे लागसें शिका म्हणटा सोमी. कित्याक बोळ्या आनी खालत्या काळजा सोहा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्या वेळार शिस जेजू सरची येवन विचारे लागले, सर्गींच्या राजांत सकटावर निवड कोण? तवळ जेजून एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मदें उबें केलें आनी म्हळें, सतच हांव तुमकां सांगता, तुमी मौन बदलून ल्हान भुरग्यां परी जाल्या खरीत सर्गींच्या राजांत रिगचे नात. जो कोण आपणाकच कलतो कर्ण ह्या भुरग्या बरी जाता तो सर्गींच्या राजांत वर्तो जातलो. आनी जो कोण असल्या ल्हान भुरग्याक म्हजे नांवी घेता तो म्हाकाच घेता. पळया, ह्या ल्हाना पैकी एकल्याचे सयत बेपारवा करी नाकात. कित्याक हांव तुमकां सांगता, सर्गी तांचे दूत सर्गींच्या म्हज्या बापाचे मुखामळ कळनासतना पळयतात. तुमी कितें म्हणटात? एका मनशाक 100 बोकरे आसात म्हणया, तांचे मदलो एक बोकरो सांडून वचत जाल्यार हेर 99 दोंगरार सोडून सांडून गेल्ल्या एकाक तो सोदून वचना. आनी तो ताका मेळटा जाल्यार मेळत जाल्यार सतच हांव तुमकां सांगता, सांडून वचनांतल्या 99 प्रास हाचे वयर तो चड संतोश पावता. तेच परी
ह्या ल्हानामदलो कोणूच एकलो ना सायनाये म्हणून तुमच्या सर्गींच्या बापाची खुशी. देवाचे उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता. सर्गींच्या राजांत व्हरतो कोण सवाल आपोस्तलांचे. भविष्या ते चिंतले तांचे मदल्या कोणाक एकल्याक हो सकडावर ओडो अशें म्हणत जेजू म्हणून. त्या खातीर तांणी विचारलें सर्गींच्या राजांत व्हरतो कोण म्हणून. कित्याक म्हळ्यार जेजू सांगता ते आसले जाल्यार जेजूक संपूर्ण जाना जावंक नातले. आनी त्या खातीर तांचे मदें एकामेका कितें कॉम्पिटिशन आसलें, स्पर्धो आसलो. आपूण जेजूक लागशिलो, आपूण सर्गाक लागशिलो, आपूण बरो, आपूण व्हडलो अशें चिंतप तांचें तें आसलें. आनी त्या खातीर जेजू कितें करता हें सवाल आयकल्लेंच एका ल्हान भुरग्याक हातीं घेता, ताच्या उस्क्यार दवरता आनी ह्या ल्हान भुरग्या बरी जाल्या खरीत तुमी सर्गींच्या राजांत तरी घडचे ना. आनी असलो भुरगो जावन आसा सर्गींच्या राजांत व्हरतो. जेजूचें चिंतप केदाळे आमच्या चिंतपाच्या की इल्लेशे विंगड न्ही, सादारण उलटे म्हूण आमी सांगयत. आमी जेजू बरी चिंतिना. जेजून चिंतप आसा तें ताकाच सहजलें. आनी त्या खातीर सर्गींच्या राजांत अति व्हरतो कोण म्हूण सांगल्याक बाळशाक ह्या भुरग्याक ताच्या उस्क्यार बसोवन सांगता हो जावन आसा सर्गींच्या राजांत अति व्हरतो. कोण म्हज्या बापाची खुशी करता तो सकडा वरनी व्हरतो. आनी कोण ह्या भुरग्या बरी ल्हान जाता, खालतो जाता तो सर्गींच्या राजांत व्हरतो. खालतेपणाक देवाच्या राजांत व्हरतें स्थान आसा. आनी आमी खालतें जावचे भोवूच आपरू. जर तर दुसरो आसा जाल्यार ताच्या की इल्लोसो पुणी हांव व्हडलो म्हणणें चिंतूंक जाय. खंयच्यांत सकडांती पयशे ताच्या की इल्लेशे पुणी म्हजे कडेन चड आसात. आस्त बदीक म्हजे कडेन इल्लीशी ताचे वरन चड आसा. बुदवंतकाय ताचे वरन इल्लीशी चड आसा. शिकाप ताचे वरन इल्ले चड आसा. आनी डिग्र्यो ताचे वरन इल्ल्यो चड आसात. अनुभव ताचे वरन इल्लो चड आसा. तें सादारण आमचें चिंतप. पूण जेजूचें चिंतप तें न्ही. जेजूचें चिंतप उलटें. तुमी व्हडपण आशेतात जाल्यार ल्हान जाया. हें जेजून सांगलें. व्हडपण तुमी आशेतात जाल्यार ह्या व्हड जावंक तुमकां जाय जाल्यार तुमी व्हड म्हूण लेखी नाकात, तुमी ल्हान जाया. मोरयेन सांगलें आपले सुमेची साकर न. साकर न म्हळ्यार सादारण गुलाम म्हणले बरीत. सोम्याची साकर न हांव देखून सोम्यान सांगले बरी हांवें करचें म्हजें काम. आनी त्या खातीर तिका व्हरतें केलें देवान. तिका देवाचीच आवय केलें. कित्याक तिच्या खालतिकायेक, तिच्या खालत्यापणाक आपले सोम्याची साकर. आनी फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांत पाऊल सांगता आमकां तो देवाक समासम जाल्यारय त्या समासपणाक तो राखून रावोंक ना. बागार तो कालतो जालो, कुर्साचें मरण पर्यंत काल जालो आनी त्या खातीर देवान ताका अति उंच उबारलो आनी दिलां ताका तें नांव सर्गी संवसारी आनी पाताळी. आनी ताच्या नांवांतय भागवजय म्हण हर एक दिमी. जेजूय कालतो जालो, मोरी कालती जाली, जेजूक ह्या संवसारांत हाडलो. जेजू कालतो जालो, खुर्साचें मरण पर्यंत कालतो जालो आनी देवाक उंचले, ह्या देवाक पसंद जावन जियेल्ले
जेजू आनी मोरी फस्ट जावन ताच्या उपरांत कोण खालते जावन जियेल्यात की ते सकट. आज आमी ह्या विशयांत उलयतना, कालतेपणा विशयांत उलयतना, ह्या ल्हानपणा विशयांत उलयतना जेजू सांगता ह्या ल्हाना भुरग्यां बरी तुमी जाल्या खरी ते सर्गींच्या राजांत तुमी रिगानात. हो भुरगो खालतो आसा, ल्हान आसा, त्या खातीर देवाच्या राजांत व्हरतो वचचो. ल्हान भुरग्याक तुमी कितें सांगल्यार तें भुरगें करता. खा म्हणून दिलें जाल्यार कितें तें खाण घेता, खाता. तें कितें घी म्हणलें विचारूंक वचना. कित्याक आवय बापायचेर ताका भरवोसो आसा. आनी त्या खातीर म्हजी आवय बापूय म्हाका कितेंच ना फोव जाल्लें दिशिनांत म्हणलें सत्राय तें खाण घेता आनी आवय बापायन दिल्लें तें खाता. आनी आवय बापायन सांगलें तें करता. हें एका ल्हान भुरग्याची, ह्या खालत्या भुरग्याची वळख. आतांची भुरगीं पिळगी इल्लीशी उचामळी तशें जाल्ल्यान थोडे फावटी म्हाका नाका मम्मी म्हणून देगेक लोटुल्लें आसा. तें ताचे विशयांत आमी उलयना. सादारण रितीन ल्हान भुरगें जाल्यार ताच्या तोंडाक कितें दिलें तें चिवोन आसता या खावण आसता. तें भुरगेपणाचें एक व्हड उदाहरण. आज एजेकिएल प्रवादिकी तशेंच जालें. खालतो मनीस तो, देवाचो तो मनीस तो, एक प्रवादी आनी देवाच्या उतराक खाल जाल्लो. आनी ताका थंयसर देवाच्या सन्निधींत आसतना, देवाच्या हजरपणांत आसतना एक हात ताका दिसता. आनी हात दिसता आनी हात मुखार येता आनी हातांत एक कवळो आसलो. आनी तो कवळो प्रवादीक दिवन तो हात म्हणटा खा. आनी ताणें तें केलें. कितें म्हण विचारूंक ना. तें कितें हांवें कित्याक खायचें, तो कवळो कित्याक खायचें तें ताणें विचारूंक ना. ताणें केलें. आनी खाताना ताका मोवा प्रास चड गोड लागलें. आयचो श्लोक आमी गायलो आनी तातूंत मोवा प्रास चड तें देवाचें उतर ताका मोवा प्रास चड गोड लागलें. आज देवाच्या विशयांत तोचो प्रवादी सांगता आसतना आमी चिंतलें देवाचें उतर ताका मेळ्ळें आनी तें केलें आनी ताका मोवा प्रास गोड लागलें. हाचो अर्थ आनी एका रितीनी आमी समजोन काणगे. देवाचो हात आयलो, देवाचो हातांत कवळो आसलो, तो कवळो ताका दिलो देवान एजेकिएल प्रवादीक. आनी तो कवळो ताचो कर्ण काण गेलो. केलें म्हळ्यार ताणें ताचो कर्ण काण घेवचो. आनी तो कवळो ताणें वाचलो आनी तो जीर्ण कर्ण काण गेलो ताच्या मोतींत, ताच्या काळजांत. आनी उपरांत देव सांगता वचोन म्हजे पोरजेक, अनुपकारी पोरजेक वचोन तें उतर सांग. कित्याक ताणें तें जीर्ण कर्ण काण गेलें, ताणें तें खोरगूण काण गेलें आपणा भितर. आनी तें उतर वचोन म्हज्या पोरजेक, अनुपकारी पोरजा ती, हांवें सांगलें बरी ती आयकना, त्या खातीर तांकां वचोन तें उतर सांग. आनी एजेकिएल वता वचोन सांगता. ताका थंयसर ओपनांत ताका कश्ट मेळटात जाल्यार देवाचें उतर ताणें केलां. ह्या देवाचें उतर आपणाचें कर्ण घेतलां आनी त्या खातीर आपणाचें कर्ण घेतलें तें उतर वचोन लोकांक तो समजयता. थोडे जाण पात येतात, थोडे जाण उलटे जातात, तें दुसरी गजाल. पूण आज एजेकिएल त्याचो ल्हान भुरग्या बरी जालो. जेजून सांगलें त्या भुरग्याक हुस्क्यार बसून हो जावन आसा आती व्हरतो सर्गींच्या राजांत. कित्याक तो खालतो जाला, तो भुरगो खालतो आसा. तशेंच एजेकिएला विशांती देवान सांगलें जायजय
हो प्रवादी खालतो आसा आनी त्या खातीर हांवें ताका दिल्लें ताणें केलें या हांवें ताका दिल्लें ताणें जीर्ण कर्ण काण गेलें देवाचें उतर आनी तें उतर वचून लोकांक सांगलें. आज एजेकियलाच्या त्या जिणेंतावन हांवें शिकचें कितें आसा तें गरजेचें. एजेकियलान कितें केलें, जेजून भुरग्याक काण गेलो, भुरगें तें जेजून सांगलें बरें आयकतालें जाय जय, आवय बापायन सांगलें आयकतालें जाय जय. एजेकियल तशेंच देवाचें उतर आयकतालो आनी ताचें उतर ताणें आपणाचें कर्ण काण गेलें आनी तें उतर वचोन सांगलें. आज देवाचें उतर म्हज्या घरांत हांव वाचतां सडतांव घरांनी आतां सुरू केलां वाचूंक. जाल्यार थोडे पटी कितें जाता म्हळ्यार आमोरी तेरस सुरू करतना 9 वरां जातात. 9 वरां जाल्या उपरांत थंयसर एक 3-5 कण तेरस म्हळ्या उपरांत मागीर वेळ ना, त्या खातीर देवाचें उतर आज नाका फाल्यां वाचया म्हूण. पूण तें देवाचें उतर हांवें केल्लें बरी जायना. त्या हर एका दिसा हांवें तें म्हजें कर्ण काण गेलें जाल्यार तें म्हजें कर्ण काण गेल्लें हांवें जियोंक साध्य जाता. म्हज्या जिणेंत हांवें जिणेंत जियेल्लें तें उतर लोक पळयता, लोक पळयोवन म्हाका पळोवन तो देवाच्या उतराक खालती मान घालता. आमी वचून देवाचें उतर हांवें वाचलां आनी तें हांवें प्रसार करता म्हूण गेल्यार तुमकां मार पडोवंक पुरो, ह्या वाका कशें पिशें लागलां म्हणूंक पुरो. पूण ना, जर तर तें उतर तुजें कर्ण काण गेलें जाल्यार तुज्या जिवितांत तें एक कर्ण काण घेवन ताचे प्रमाणे चल्लोय जाल्यार तुका खंडीत जावन लोक मान उबवतलो. आनी हो जावन आसा पळय कितेंय विंगडाचें थंय आनी हो देवाच्या उतरा बरी चलता अशें म्हणून तुका बोट जोगतलो तितलें मात्र न्ही, तुजे बरी करूंक तो प्रयत्न करतलो. आनी तें जावन आसा एजेकियलान केल्लें. एजेकियलान तें कवळो केलो, ताका तो गोड लागलो आनी ताणें जीर्ण कर्ण काण गेलो आनी जीर्ण कर्ण काण गेलें, आपणाचें कर्ण काण गेलें आनी तें उतर वचोन लोकांक सांगलें. लोक सभार आयकलो ताका आनी देवा सरशीन फाटीं आयलो. आज देवाचें उतर आमकां सदांचें जालां आनी त्या खातीर मस्तुपोटी आमी वाचिना. चडताव घरांनी आसा आतां, कित्याक म्हळ्यार एटलिस्ट तें दिसान दिसाचो देवाचो शब्द म्हणलो ल्हानशी खडतील येता आमच्या घरांनी, तें आमी वाचता आनी ताचो नियाळ करता. तशें खरी जय म्हणिना त्या दिसाचो वांजेल वाची जय म्हणिना. पवित्र पुस्तक काण घेवचो, ताच्या खंयचेय एक तुमकां सक्कड वाचूंक जाल्यार उत्पत्ती ग्रंथांतावन एका अध्यायातान सुरू करचें आनी तेंचं मुखारसून वेचें आनी तशेंच वर्स जाता आसतना तुमचो एक पोवटी बायबल वाचून जातलो. एक वर्साक न्ही जाल्यार 2 वर्सांनी पुणी तुमकां एक पोवटी वाचून तो मुग्धूंक जातलो. आनी ते दाळा तातूंत कितें आसा तुमकां तें कळटलें. नांतर जालें खंयचोय एक पुस्तक काण घेया, तो त्या सुरवेतान वाचा, अखेर पर्यंत वाचा. तो जाल्या उपरांत आनी एक बूक काण घेया, तोय तशेंच करा. ते दाळा कितें जातलें, देवाचें उतर तुमकां समजोंक लागतलें. तें कोडू लागशें ना, बगार गोड तें जातलें तुमच्या काळजांत. त्या खातीर आज मोगाच्या भाऊ भयणीनो हांवें तुमचे कडेन इतलेंच रिक्वेस्ट करचें, आज म्हणसर देवाचें उतर तुमच्या घरांनी तेरसा वेळार अप्रूप वाचतात जाल्यार, ह्या थोडे पटी आयतारा मात्र वाचतात जाल्यार, ह्या थोडे पटी केदाळाकी एक पटी वाचतात जाल्यार आयचो दीस जावन आसा तुमी देवाचें उतर सदांच वाचूंक सुरू करचें. आज सुरवात तुमी करतात आनी सुरवात करून तें मुखार सुनूच येतात. खंयच्याय एका दिसा कितेंय जावं दी, कितले कश्ट येवं दी, कितलो वेळ जावं दी, कितली न्हीद येवं दी, तें देवाचें उतर एक स्टांजा म्हणी वाचा
आनी त्या विशयांत इल्लेशें चिंतचें नियाळ करचो प्रयत्न करा. कित्याक म्हळ्यार आमकां सगळ्यांक 1000 तें 7 मॅटांचें विधान कळीत आसा. देखून जर तर एक वाचतात जाल्यार तांतली एक उतर तुमी मोतीक हाडा आनी तें उचारा. तुमच्या घरांत 5 जाणां आसात जाल्यार 5 जाणांनी 5 उतरां ती नियाळ केली जाल्यार ह्या उतारन सांगली जाल्यार उरल्यांक कितें समजतलें. देखून देवाचें उतर अत्यंत चड गरजेचें जावन आसा. देवाचें उतर गोड जावन आसा आनी म्हज्या काळजाक तें गोड लागता. तें हांवें जिरवण काणग्यूंक आसा, म्हज्या जिणेंत वापरूंक आसा आनी हेरांक तें कळीत करूंक आसा. हें करूंक तूं तयार आसाय गे म्हणलें सवाल. घेऊन आयल्या कानिको तुझ्या पायांतळा म्हणून दयेन घेत्यो बापा आमच्या मोगाळा सर्वेस्परा देवा सृष्टीच्या रचणारा समर्पिता तुका उडो हो गोवासो मनशा वावरान केलो प्रितुमे तो दिलो तू हो बुडो आमकां जिवितास. मोगाळ भाव भयणीनो, हें आमचें बलिदान सर्पदुजरा देव ओपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या वाजंते बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नित्य पवित्र देवा सरस्वती म्हणून देवी. सरस्वरा भाग्यवंत धर्मदूता सांज जुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सडवण परगटूंक संतोशान आपलो जीव करचिलो आनी रगत वारयलें. तीच सोडून आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. त्या आमच्या सोडणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बोळ दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदुधर आनी सस्नच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो खायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रायेची कुणां जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकोवन सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदूतांचे बुन्यादीचेर तीर आनी गट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या धरदळबरान संगती संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारा सो सर्वे स्पर्धे सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. होसाना ओ सर्गी होसाना ओ सर्गी सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुभागे. होसाना ओ सर्गी
होसाना होसगी. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समेयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेया आनी खाया. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेया आनी हांतलें पियेया. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सासणी कराराचें रगत. पातकांचें मोक्षाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासा करा. भावार्थाचो गोड परगटुया. संसाराच्या सोडवंदारा तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवन पोना वरवी तुवे आमची सोडवण केली. आमची काकूत. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीप्रेम उडास करता. आनी हो जिविताचो उंडा आनी सर्वनेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका तीन वचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी स्मेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो सौदावो आमच्या भगियन बापा पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. एक घडी बरो आमच्या कुटुंबांत हांव देवदीन जाल्ल्या आमच्या कुटुंबादारांचो उगडास करया. ताच्या आत्म्या शांती मागया. तांकां आनी तुज्या इश्ट्या खातीर ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपासान तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कामरे देवाच्या माये सांगाता. बगेवन झुजय तिचो पती, बगेवन दम दोता सांजू दोता देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांकलेरा बराबर सस्तच्या सुखान आमकां वांटो दी. आनी सांगता तुजी माई मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी जगात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां लांडणेंत पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवकासाय आमकां दी. सर्गींचे बागान आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरोवशान उतरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकातांतली वाटय. पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समेयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता.
म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भोवरताचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्नाक समेची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो तुमच्या इसोय आसो एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची कागद कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची कागद कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. नेता की आमच्या जगतेने गॅस चढून जाऊ पण तिच्या कातोतीन आमच्या आत्म्यात पुढील भलायकाने होतात दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सर सुभागी. सुम्या तुमचे भितर आमचे म्हाका फवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा कैसर बसो सोदून करो उजवा तुजे लागीं आसा सोमिया म्हाका जिवी दिवचें भूत जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा कैसर बसो सोदून करो मैपा तूं श्रीश म्हजो सोमिया तुजो मोग म्हजो हुस्वा जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा. प्रार्थुया. बोमोगाळ बापा भगवंत जुता देवाच्या जैते वंत मोरना बसत ह्या नव्यानाच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला तातूंत घेतल्या तुज्या पुताच्या महिमेवंत कुडी रगता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताचे भशेन मरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमीन. समेस्त आमी बसया. मोगाळम पवन आनी भयणीनो परत हेवटेन सांजू दुतात देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळार तुमकां सगळ्यांक मोगाचो स्वागत म्हणटा.
हरी एका मंगळारा हांगसर पावणे 8 वरां तेर्स 8 वरार मीस 9 सक्रामेंट आराधन 10 वरां कुमसारां सवाय 10 वरार परत तेर्स 10:30 वरार मीस 9 सक्रामेंट आराधन 12:30 वरार भक्तिकांक जेवण स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवं येत गरजेक पडचे बूक स्टॉल आसात डिवायन मेडिसीन गांठीदुखी गॅस्ट्रीक भुरग्या पिडे संबंधी वखदां तुमकां ऑफिसान मेळटात ती घेवन तसो फायदो तुमी जोडयेत मिसाची त्या सवान दिवंक आसा जाल्यार ऑफिसान तुमी दिवची पुणशताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता कुशेन कितेंय दिता जाल्यार ऑफिसान तुमी दिवचें मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावंक तुमकां आमी आपोवणें दिता सगळें स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता तुमच्या घरांनी जल्मादेस काजारां जुबल्यो कुमगार असलीं बरीं कार्यां आसतना ह्या पवित्र तळाचो उगडास करा त्या लेखा जेवणाक आदार दिया सर भक्तिकांत तुमचे खातीर मागतेलीं हांगासर मिनी वॉलांत केंब्राल आरोग्य केंद्राची नर्स आसात कोणायकी BP शुगर तपासन करूंक आसा जाल्यार आतां आराधना वेळार वा नवेना वेळार वा ताच्या उपरांत अवकाश आसा तशेंच म्हज्या दाव्या क्रोशी आश्रयच्या बिल्डिंगांत थंयसर मुडविद्रे आळवास होमिओपॅथीक मेडिकल कॉलेजीची धाकटेरां नर्स आसात कोणायकी होमिओपॅथीक मेडिसीन जायचं जाल्यार एका मंगळारा हांगासर लाभता तसोय फायदो जोडूंक हांव तुमकां उलो दिता हरी एका मंगळारा हांगासर 9:30 वरां तावन 10:30 वरां पर्यंत मिटींग चलतात आमाल पिवण्याक कोणी वळख जाल्ली आसात ह्या पिडेतां सुडका जोडूंक आशेता जाल्यार निरंतरी ह्या मिटिंगाक आयिल्ल्या वरवीं जायतें बरेंपण जाता तसोय फायदो जोडूंक हांव तुमकां उलो दिता मोगाच्यान ह्या पवित्र तळाचें पूण तळाचें एक पत्र आसा यात्रेक असो मुखलो अंको ऑक्टोबर परबेच्या दिसा हांगासर आमी उक्तावण करता आतां ह्या यात्रेक बुकाचो वावर सुरवात केला त्या देखून कोणायकी लेखनां कावाना चुटुकां दिवंक आसा जाल्यार दिये तशेंच ह्या पवित्र तळाक नोवेनाक आयिल्ल्या मारिपात कितें बरेंपण लाभलां जाल्यार तुमी मोटव्यान बरोवन दिवचें तुमकां नांव घालीचें जाल्यार नांव प्रगट करता नांव नाका जाल्यार एक भक्तीक म्हणून बरोवन दिल्यार पावता आमी तें तांचो बुकार प्रगट करता तें साबारांक ह्या सांजुदाच्या नोवेनान वांटेली जावंक आनी भक्तीपण दवरूंक आदार जाता त्या देखून तसलें बरें मन दवरूंक तुमकां उलो दिता तशेंच मोगाच्यान ह्या बुकाक जायरातां दिवन कुमो करच्या खातीर तुमचे लागीं विनंती करता गेल्या त्या वर्सा हांवें तुमचे कडेन सांगिल्लें यात्रेक बुकांत जे कितें प्रिंटींग जावन पयशे उरतात आमच्या फिरगजीचे पक्षीगरे फिरगजीचें हँड लोन आसलें तें फारीक करच्या खातीर म्हणलें आनी गेल्या त्या वर्सा त्या बुकांत उरलो 50 मारिपात सगळें हँड लोन आमी कंप्लीट केलां आनी फिरगजेक कितेंय लोन म्हणलें ना तें मुक्त जालां त्या देखून ह्या वर्सा ह्या यात्रेक बुकांत जे कितें 50 उरता प्रिंटिंगान खर्च उरता फिरगजेन 2 घरांक आमी कुमो करूं एक नवेंच घर बांदूं आनी एका घरा कुमो करूंक येवच्यान घालां त्या देखून तुमचें बरें मन ह्या बुकांत जायरातां जावंक बरो आनी कितेंय रुपांनी जावंक बरो दिवच्या खातीर हांव तुमच्या लागीं विनंती करतां तुमी वा तुमच्या वळखीचे कुटुंबाची तुमकां कितेंय बिझनेस आसा जाल्यार बिझनेस जायरातां नाजाल्यार इतर जायरातां दिवन तुमच्या कुटुंबान कितेंय बरें फाल्यां जाल्लें आसा तर ताचे फोटो दिवन कितेंय दिवन ह्या बुकाक प्रोत्साहन दिवंक हांव तुमकां उलो दितां मोगाच्यान ह्या पवित्र तळाचें वार्षिक फेस्त ऑक्टोबराच्या 28 तारखेर जाता आनी हाका तयारी जावन 9 दिसांचें नोवेन हांगासर आसता आनी ह्या नोवेनाच्या एका दिसा ह्या पवित्र तळार सामुहीक काजारां आसात आनी त्या देखून ह्या वर्साची सामुहीक काजारां ऑक्टोबराच्या 20 तारखेर आमी हांगासर संभ्रमता येदोळूत 5 जोड्यांनी तांची नांवां दाखल केल्लीं आसात आनी थोडी जोडी येवंकी पुरो अवकाश आसा आतां हरी एका वर्सा आमी जोड्याक व्हंकलेक कार्यामणी दिता तशेंच साडो दिता आनी ताच्या उपरांत न्हवऱ्याक पॅन्ट शर्ट वा आमी दिता आनी सगळो जेवणाचो खर्च त्या जोड्याचो आमी वयसून घेता हांगासर आतां आमी ह्या वर्सा आमकां कळीत आसा भांगाराचें मोल इतलें सोडलां आनी त्या देखून हें कश्टांचें आतां 5 व्हंकलो वा 6 व्हंकलो म्हणटाना व्हडलें वचचें त्या देखून आमी तुमचे कडेन इस्तारचें तुमचे कडेन सांगचें जे कोणाक ह्या बऱ्या कामाक एका व्हंकलेक जावंक बरो कार्यामणेक कितेंय कुमो करूं मोन आसा जाल्यार ह्या बऱ्या कामाक तुमचे मारिपाद एका जोड्याक आमी कुमो केल्ल्या बरें जाता त्या देखून
फुलवा फुलाची पाकळी जावन ह्या जोड्यांक तांच्या काजाराच्या संदर्भात कितेंय कुमो करूंक मोन आसा. एका जोड्याचो कर्सगी वा भांगाराचो आयुवासगी एका जोड्याचो वयसून घेवंक तयार आसा जाल्यार वा ताचें वा कितें साध्य आसा तें दिवन कुमो करूंक मोन आसा जाल्यार मुखार येवच्याक हांव तुमचे लागीं उपकार मागतां. आज जेवणाक कुमो केल्यांची नांवां वाचून सांगतना तांणी मुखार येवन हांगासर आयचो प्रधान याजक बाप लिओ वेगस तांचे जावन मानाची वाद घेजय म्हूण तुमचे लागीं उपकार मागता. मौरीस लिओनार्ड डिसोजा किन्नेगोळी आयचे दिसाचें सगळें नॉन वेज जेवण ताचे उपरांत ऑर्न तांणी स्पॉन्सर केलां. त्या कुटुंबाक हांव प्रत्येक जावन देव बरें करूं म्हणटा उपकार बावरता. तांणी मुखार येवन मानाची वाद घेवची. तशेंच वियोन शॉन साल्डाना वेलंकांनी वाडो केलन जूड आनी कियान जोशवा सिक्वेरा किन्नेगोळी नावनकमनी एकदांनी किरेम मेबल डिसोजा बचपे रिचर्ड आनी तपायस किन्नेगोळी नॅन्सी बिंटो कारकाळ आनी मुखार येवची मानाची वाद घेवची. दान दिल्ल्या सर्व दानीचो हांव काळजान दान उपकार बावरतां. परत हेवटेन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी सांजूद देव मारिपात देवाची विस्तार आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर हांव मागतां. सक्कड आमी दिबी घालया. सांजूद देवाच्या मनाक नव्यान आमी चलोवन वरया. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासोद विनाती कर. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासोद विनाती कर. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासोद विनाती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. भाव भयणीनो सर्गी समसो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. बगीन जुता देव सरकाराजान जेजूच्या जिवानपणाच्या महिमेत आसून आमचे पासोद विनाती करता. सांजूद देव आनी स्थान भक्त प्रत्येक जण मोरी आमचे सर्गींची माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारेपात आतां आमी सांगता मागया. सोम्या जेजो क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्मदतो जोद देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टगरीचो आमी उगडास करता. बगेवन देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. हे जेजो मनशाच्या कुटुंबात तुवें दाखोवच्या अपरमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वचता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षिल्यान मेळयता. त्या बलिदानावरील देव बापा निरंतर होगलाप लाभता आनी सुमेस्त मनी देवाक मनवता. जेजू आमच्या बाबार्थ वदेशी तूं आतां कोरोस आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता. तुज्या पवित्र आत्म्यावरी आमचे थंय देवाचो आनी पेल्याचो खरो मोग वाडय. आतां आमी बागेन जुता देवाच्या विनवणेन तुजे मारिपात उबारच्यो गरजो आनी अत्रे तुज्या दैवी कुशेबारपणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता. हे जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमचे पातेने आमी तुजे थंय दवरता. तुका जाव महिमा मान आनी वगळाप सदां सर्वदा आमेन. सांजूद देवाक मागणे. ह्या संवसारी जसो सैरो आनी धर्मद जावन आसलेल्या बगेव जुता देवा ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजो सोडवणदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय. ताच्या सोडवणेची सुवार्थ तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षेच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागरीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीस करसारसणींनी सांबोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तो केरिती शारोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पूर्ण शेता पातेनीन आयलां. सुमेस्त आमी बसया. मोगाचें सभा जणांनी आयच्या दिसा ह्या पवित्र थळार मागच्या खातीर ते सवां दिल्ली आसात. ही ते सवां ह्या घडये सक्कड हांव वाचून सांगतना तुमच्या काळजा मनान कितें ते सवां घेवन ह्या पवित्र थळाक आयल्यात. ही सक्कड ते सवां ह्या घडये सुमयेच्या पांयां तळ आमी समर्पण करून मागया. 22 जाणांक बरी भलायकी पाव जावचे खातीर 12 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम मेळचे खातीर
8 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो जावच्या खातीर 100 गांव भुरग्याची देणे फावो जावच्या खातीर थंयगांचो जागो बेगीनच बऱ्या मला विकून वयच्या खातीर 100 गांक शिकोंक बरी मत आनी जानवाय फावो जावच्या खातीर एकल्याक पितीसपणांत भायर येवचें करपा मेळच्या खातीर 100 जाणांक रीण फारीक करून करपा मेळच्या खातीर 7 जाणांच्या हातापांयचे गाठी दुखून जावच्या खातीर 8 जाणांच्या कुटुंबांतले समस्या आनी अडखळी परिहार जावच्या खातीर थंयगांक वायट सवयेंत सुटका मेळच्या खातीर एकल्याचें फॅटी लिवर समस्या गुण जावच्या खातीर 7 जाणांच्या घरांत शांती समाधान रास जावच्या खातीर दोगांच्या खासदाराचें कार्य बऱ्यान जावच्या खातीर एकल्याक बऱ्या इन्स्टिट्युशनान सीट मेळच्या खातीर एकल्याच्या घराचें काम बऱ्यान जावचे खातीर एकल्याच्या फ्लॅटाचें रजिस्ट्रेशन बऱ्यान जावचे खातीर एकल्याक फ्रॉड जाल्ले पयशे बऱ्यान फाटी मेळचे खातीर दोगांक PCOD प्रॉब्लेम गुण जावच्या खातीर एकल्याक इंटरव्यू बऱ्यान फेस करून करपा मेळच्या खातीर दोगांच्या हृदयान दूख आनी गॅस्ट्रीक पिडा गुण जावं 100 गांक रातींची बरी न्हीद पडच्या खातीर एकल्याक I-140 एम्प्लॉयमेंट व्हेरिफिकेशन लेटर मेळचे खातीर एकल्याचे थायरॉयड गुण जावच्या खातीर एकल्याक मोबायल एडिक्शन आनी इलिगल रिलेशन भायर येवचें करपा मेळच्या खातीर एकल्याचे जाग्याचे वांटे बऱ्यान जावचे खातीर एकल्याक कोर्ट केस बऱ्यान इत्यार्थ जावच्या खातीर 30 आनी 2 जाणांनी तांच्या प्रत्येक थेसांवा खातीर मागोवंक सांगलां हाचे सांगता ब्राईस परीक्षेंत ताणें बरें करूंक फाल्यां हांव ताका परीक्षे सुरू जाता बरें बरोवची करपा मेळच्या खातीर आनी एका भयणीक बरी भलायकी मेळच्या खातीर एकल्याचो जागो बऱ्या मला विकून वयच्या खातीर एकल्याक कॅनडा आसता ताचें PR बऱ्यान जावचे खातीर बेगीन जावचे खातीर ताका सर वाटो उक्त्यो जावच्या खातीर मागोवंक सांगलां एक भुरगो डिप्रेशनांत संपूर्ण भायर येवच्या खातीर मागोवंक सांगलां एका धर्मीक भयणीच्या मतीक उसवाड मेळच्या खातीर एकल्याक पॉलिसिस्ट जाला किडनी प्रॉब्लेम स्किझोफ्रेनिया आसा तांचो गुण जावच्या खातीर एक चलीक खाज जावंक तेणें मन केलां बरो नवरो ताका मेळचे खातीर एका चलयेक बरी सैरीक मेळच्या खातीर एका चलयेक बरी भलायकी आनी नेगेटीव थॉट्स जावन पयस रावचे करपा मेळच्या खातीर सेकंड BSc शिकच्या एका आक्रिस्तांव भावाक मतीक उसवाड आवय बापायक मान गौरव दिवंक आनी ताचें शिका बरें शिकची करपा मेळच्या खातीर एका चल्याचें बिजनेस बऱ्यान जावच्या खातीर एकल्याचें लिवर प्रॉब्लेम करून जावच्या खातीर एकल्याक दुबायन काम मेळच्या खातीर विना रॉड्रिगसाक बरी भलायकी मेळच्या खातीर एक तरणाटो टायप 1 डायबेटीक भुरग्यापणांत जावन आसा कश्ट जाता ताका बरी भलायकी मेळच्या खातीर एकल्याक दोगांक इज्रायल वचोंक ट्राय करना आसा सगळें प्रोसेस बऱ्यान जावचे खातीर ब्रदर ग्लेन आनी सिस्टर ट्रिजा तांकां बरी भलायकी तांचे मिसां बऱ्यान वेच्या खातीर एकल्याचें घराचें काम अर्द्यार आसा फायनान्शियल प्रॉब्लेम आसा एक बरें काम मेळचे खातीर मागोवन सांगलां एक चली हॉस्टेलांत आसा कोल्ड एलर्जी कॉफ ताका आसा गुण जावं आनी आपणाचें शिका बरें शिकची करपा मेळच्या खातीर एका स्त्रियेक बरी भलायकी कुटुंबांतल्या सान्या मतीक उसवाड मेळच्या खातीर एकल्याक घरा भितर भांगराचो बॉक्स खंय दवरलो मेळना तो मेळच्या खातीर एका चलयेक ऑस्ट्रेलियांत एक काम मेळच्या खातीर एक धर्मीक भयणीक कठीण कश्टार आसा पिडेंत आसा आपल्यान 3 दीस डायलिसीस बरी भलायकी मेळच्या खातीर आनी एका धर्मीक भयणीच्या बऱ्या भलायके खातीर जॉन सिमियोस ताच्या बऱ्या भलायके खातीर एका कुटुंबाच्या जाग्याचे वांटे बऱ्यान जावं कुटुंबाच्या सान्या मदें बरेंपण जावचे खातीर एलिटा डिसिल्वा ताची नॉर्मल डिलिव्हरी जावचे खातीर एका कुटुंबाच्या बऱ्या भलायके खातीर एका दादल्यान भुरग्यांक बरी देख जावचे खातीर 9वे क्लासीन शिकच्या एका भुरग्याक बरें शिकोवंक सारके वाटेन वांगडे वाटेन जावन भायर फाटी येवचें करपा मेळच्या खातीर 10वे क्लासीन शिकच्या आनी एका भुरग्याक डिप्रेशनांत सुटका मेळच्या खातीर एका कुटुंबान विकल्ल्या वेहिकलीचे समस्या बऱ्यान इत्याद जावच्या खातीर एका कुटुंबाचे जाग्याचे जागो बऱ्या मालाक विकून वयच्या खातीर एका कुटुंबाचे जागो मेजूंक आसा तें सगळें बरें जावचे खातीर रायनल आनी जायनल तांकां बरी भलायकी मेळच्या खातीर परगांवांत जैलांत आसच्या एका दोगां भुरग्यांक सुटका मेळच्या खातीर एका तरणाट्याक परगांवांत साबारां कामाची भद्रती बरें काम मेळचे खातीर एकल्याक PCOD प्रॉब्लेम गुण जावं एकल्याच्या माथ्याचे जरचे केस रावंक एकल्याची गॅस्ट्रीक एसिडिटी गुण जावं एका दादल्या मतीक उसवाड गांवाक येवन पतीने सांगात जेवणचें करपा मेळच्या खातीर वेरोनिका म्हणल्यार भयणीचो पांय सरको जावं आनी पयलींच्या बरी सलची करपा मेळच्या खातीर एकल्याची एलर्जी गुण जावं एका भुरग्याची UK आसा एलर्जी गुण जावं कंप्लीट गुण जावच्या खातीर क्लिपट दांती ताच्या कामान बरें जावच्या खातीर एकल्याक कोडकेची जीक मेळच्या खातीर बरें बऱ्या नाके जावच्या खातीर एका स्त्रियेन दिल्ले पयशे फाटी मेळच्या खातीर एकल्याचो जागो बऱ्या मालाक विकून वयच्या खातीर एका भयणीच्या मतीच्या पिडेत तशें वायट चिंतना जावन कश्टाचा सुटका मेळच्या खातीर एकल्याक रातींची बरी न्हीद पडच्या खातीर एका भुरग्याक कालत्या काल जसो मोगाळ जानवयाचे आनी समजणेचे त्याने मेळून वडिलांक विधेयी जावं जियोवचे आनी ताचे शिका बरें करची करपा मेळच्या खातीर एका कुटुंबा बेसांवांनी पण घराचें त्याने मेळच्या खातीर एका कुटुंबान सुरवात केलें घराचें काम
बऱ्यान पंथा भावंक संबंधित जाल्या त्या कॉन्ट्रॅक्टराक मदीक ऊस वाड मेळच्या खातीर एका तरणाट्यान आनी चलयेन मिसाक वेच्या खातीर विंगड अशा गो बायल्यान परत एक जावच्या खातीर एकल्याक नी जॉयंट गूण जावंक बरी भलायकी बरेपणा खातीर लिव्हराचे समस्या गूण जावंक स्टेला क्रिस्टोफर 90 आनी 2 वर्सां बरी भलायकी मेळच्या खातीर विन्सेंट म्हळ्यार 30 आनी 9 वर्साच्या भावाक बरी भलायकी सेरीक मेळच्या खातीर एका कडेन लिफ्ट घालूंक संबंदीत जाल्ल्या डिपार्टमेंटान परमिशन मेळच्या खातीर घरावेच्या कसत्या रस्त्याची समस्या बऱ्यान इत्यार्थ जावच्या खातीर एकल्याक अल्सरेटी कोलिटीस गूण जावंक सदांची जिवीत बऱ्यांक सुरू करपाक एकल्याक वेरिकॉस वेईन गूण जावंक इतर पिडेतां सुटका मेळच्या खातीर एकल्याचे बिझनेस बरें जावच्या खातीर 2 वर्सांच्या भुरग्याक बरी भलायकी मेळच्या खातीर एकल्याक बरी भलायकी मेळच्या खातीर एका भुरग्यान सुडाळ उलोवच्या खातीर एकल्याक आधार कार्ड करूंक आसचे अडकडी पयशाच्या खातीर एकल्याक दुबाई ड्रायव्हराचें काम मेळच्या खातीर आनी एका भावाक दुबाईन काम मेळच्या खातीर एका भुरग्यान बऱ्यान सलची ताका करपा मेळच्या खातीर आनी एका भुरग्याक सुडाल तरान उलोवची करपा मेळच्या खातीर एका जोड्या खातीर समेची खुशी समजून सांगातात आनी जियोवच्या खातीर एकल्याच्या मतीक उस वाडोवंक हो तरणाट्याक बरें काम मेळोंक आनी मस्त एक्टीव जावच्या खातीर ताची आलसाय पयस वयच्या खातीर ह्या तरणाट्या खातीर आमी विशेश तरान मागया ताच्या बापायन विशेष तरान ह्या तरणाट्या खातीर मागोवंक सांगलां एका भयणीच्या बऱ्या भलायके खातीर एकल्याक एक बरें काम वायट सक्तेजां सुटका बरी भलायकी मेळच्या खातीर एकल्याच्या मतीक उस वाड मेळच्या खातीर आमी मागया एकल्याचें लेगमेंट नी इंजुरी वरवीं पांयांची गान दुखत उरता संपूर्ण रिकवरी जावच्या खातीर एकल्या वायट चिन्नां सुटका मेळच्या खातीर सावित्री आनी राकेश गौड हांच्या मदें काजरी जिवितांत मस्त मानस तपासा तांणी मोगान जियोवच्या पासत ब्लेज डिसोजाची पाठीची दूख संपूर्ण गूण जावच्या खातीर एका काजरी जोड्या भुरग्याचें तेणें फावो जावच्या खातीर एकल्याक दुबाईंत काम जालां पूण कामाची विजा प्रोसेसींग आसा बेगीनच विजा मेळो आनी बरें एकोमोडेशन फावो जावच्या खातीर युकेंत अशें एकल्या कामाचे मस्त बांदपास आनी अडकळी येतात मस्त एप्लाय केला आसता ताका बरें काम फावो जावच्या खातीर जिवनांत आयिल्ले व्हड अनवार निवारच्या खातीर एकल्याच्या जिवितांत एकल्यान नांव पाड करून वायरल करून डिप्रेशन वळो केल्ल्याक मदीं उजवार दिवच्या खातीर एकल्याच्या पेंगटाची दूख ऑपरेशन आसतना गूण जावच्या खातीर स्टॅनी सांगतेसाच्या बऱ्या भलायके बसोन हिलारी MICंत आसा ताका बरी भलायके बसोन एक स्त्री आस्पत्रेंत आसा तिच्या बऱ्या भलायके एकल्याच्या घराचेर इन्क्वायरी करून करपा मेळच्या खातीर एकल्यान ACCA परिक्षेन पास जावच्या बसत घराचें ई खाता आनी रेजिस्ट्रेशन बऱ्यान जावं आनी तशेंच बरी भलायकी फावो जावच्या खातीर एकल्या मागोवन सांगलां आंगार पडले दडकी आनी खरोज गूण जावं आनी रातीची न्हीद पडच्या खातीर एकल्या मागोवन सांगलां एकल्याच्या हृदयांत दूख गूण जावंक आनी पयस जावंक तशेंच आधार कार्डाक अडकळी बऱ्यान गूण जावच्या खातीर ॲश्ली ऑटिझम आसा गूण जावंक आनी नॉर्मल भुरगो जावच्या खातीर नैशा JEE स्टडीसांत बरें मार्क्सान पास जावच्या खातीर मुंबय आसा तशेंच ITI इंजिनियरींत एडमिशन मेळच्या खातीर पेट्रिशा एलर्जी गूण जावच्या खातीर डेन्झेल ADHD पिडेतावन गूण जावच्या खातीर एका म्हयन्यांत थावन आंगान मस्त एलर्जी आसा एकल्याची गूण जावच्या खातीर आंगार अशें लंप सर्जरीन आसता गूण जावच्या खातीर एका चेडवाक इलिगल रिलेशन जावन भायर येवचें करपा मेळच्या खातीर एकल्याचे गिडिनेस उणें जावच्या खातीर ह्या सर्व त्या सवां खातीर ह्या वेळी आमी विशेष तरान मागया सुमेची गूण करची सकत संजुदतात देवाच्या मजतीन वाळोवन दी म्हणून आमी मागया हात आमी वयर उगारया मोगाच्यान अरदान तुका सुमयान जेसू वंदन तुका सुमयान जेसू महिमा तुका सुमयान जेसू नमान तुका सुमयान जेसू स्तुती तुका सुमयान जेसू वंदन तुका सुमयान जेसू प्रणिपा तुका सुमयान जेसू जय जय तुका सुमयान जेसू हालेलुया 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 जीसस 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 हालेलुया मगळा जेसू आज ही पावंडा पवित्र तळा संजुदतात देवाच्या मजतीन ही सगळ मागणी सुमिया तुझ्या पांयां तळ समर्पण करता संजुदतात देवाची मजत वरती विशेष जावन आसा आनी सत्यवान जावन आसा म्हळ्यार आमी पातये जावन ताच्या मजतीन तुवें मागिल्लें तूं दिताय म्हळ्यार बरोवशेन आमी मागोवन आसा ह्या सगळ भावंडांक तांणी मागिल्लें आशिल्लें तांकां तांणी हेरां खातीर मागिल्लें ताच्या गोठमा खातीर मागिल्लें हें सगळें बरेपणी हांगासर ह्या पवित्र तळार आयचे दिसा वाळोवन दी म्हण सुमिया तुजे कडेन फातयेन दवर तुका असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना म्हणल्या त्या वडा थड भावार्थान फातये येता सुमिया हें सगळें ह्या भावंडांक लाभय तुजे सकत करपा वाळय तांकां बरें म्हण लाभय म्हण जीसस ब्लेस देम लॉर्ड जीसस टच देम लॉर्ड जीसस हील देम लॉर्ड जीसस अनॉइंट देम लॉर्ड जीसस मे योर माइटी हीलिंग टेक प्लेस लॉर्ड जीसस हालेलुया 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 जीसस 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 ब्लेस देम लॉर्ड जीसस ब्लेस देम लॉर्ड जीसस ब्लेस देम abundantly nothing is impossible to you Lord Jesus I trust in you Lord Jesus grant them Lord Jesus hallelujah 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 hallelujah
हालेलुया सकडा मी दिंबी गेल्या म्हज्या मोतीर काळोखान म्हजो भावात दंडोवल्या बेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वयरी तो तुज्या पोस्तले पदवेन पयस धांवडे हे वर्त्या सांता म्हज्या काळजाच्या गुंडायतान हांव तुका उलो मारता आशा संडल्या बरोबर म्हजे केरी देणे तुका देवान दिला म्हजे जिनयेचे कांटे गुंटे म्हज्या काळजाचे कोर्सान हांव तुका बेडयता तुज्या मोवाळ माई पासी नांवा देखील तूं म्हाका मोगान आदासन सुदारसन वर हांवें वडापातेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दे अशें तुमी जेजूचे माईमे वन्ना तुज्या मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमीन एक घडी भर आमी दोळे धांपिया मोगाचें न्हू ह्या पवित्र थळार जायतें बरेंपण वालता जायत्यांक मागलें मेळटा असर्यां अद्भुतां गेलतात सबार जाणांक सर वळखून घेतात आनी साक्ष दितात बरेंपण मागल्लें हांव आतां वाचून सांगतना आमकां कितें बरेंपण मेळ्ळां बरेंपण जालां ह्या सकट बरेंपणा खातीर सांजूद ताद्य मरेपात लाभलेल्या बरेंपणा खातीर धन्य देवाक आमी अर्घ दिवया एकल्याचो बरो जागो एकल्याक बरो जागो फोव केल्ल्या खातीर अर्घ दिता एकल्याक भायर पडलें भांगर मेळिल्ल्या पासून अर्घ दिता 6 जाणां बरें काम फावो केल्ल्या खातीर अर्घ दितात 8 जाणांक बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर अर्घ दिता एकल्याक परगांवाचे 20 फावो केल्ल्या खातीर अर्घ दिता एकल्याचें बायोप्सी रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या खातीर अर्घ दिता 4 बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो केल्ल्या खातीर अर्घ दिता एकल्याक आनवरांतले राखोवन व्हेल्ल्या खातीर अर्घ दितात 6 जाणांक मागलो प्रत्येक उपकार मेळिल्ल्या खातीर अर्घ दितात आनी एका स्त्रियेचें भायर पडलें भांगर मेळचे खातीर आमी मागून आसल्या आनी ह्या तप्त्यांत तिचें भांगर भायर पडलें परच्या मंगळारा दिसा तें मेळ्ळां आमी मागतल्यांक धाडय आनी त्या देखून तांणी विशेश तरान अर्घ दिवन सांगला ह्या सकट भोवंडां सांगता मेळिल्ल्या बरेपणा खातीर धन्य देवाक आमी अर्घां दिवया अर्घा तुका सोमिया अर्घा तुका धनिया अर्घा तुका आता आनी ससना मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावना बसो देवा लागीं आमी विश्वासान मागया सर्वेस्वर आमकां वायटांतली आनी अनवारांतली निवार आयकमचे प्रार्थना सर्वेस्वरा पिडेस्त जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळो कर आयकमचे प्रार्थना सर्वेस्वरा पिडेस्त तांची सेवा करच्या समर्पीत जाल्ल्या दाक्तरां नर्सांक सेवकांक पाव आयकमचे प्रार्थना सर्वेस्वरा सकट पिडेस्तान ताळणी आनी पातकांतली निवार आयकमचे प्रार्थना सर्वेस्वरा तुज्या मुनियरेनी हात दवरच्या पिडेस्तान जिविताची बत्ती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची गटाय दी आयकमचे प्रार्थना सर्गीच्या बापायचे दीस आमी आयकले आमच्या भाव भयणीचे सत्य सवान जारी कर सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर म्हूण मागता आयकमचे प्रार्थना सर्गीच्या बाबा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विचारल्यांचे त्या सवा आमी तुका समर्पण दिता तुजी खुशी वयता ती सत्य सवा तूं जारी कर म्हूण आमी मागता आयकमचे प्रार्थना मोगळा बापाक गांवांत तशें परगांवांत पावतें काम नासतना कश्टांचें आसा तुज्या भुरग्यांची काकूत कर तांकां बरें काम फावो कर तांचें जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता आयकमचे प्रार्थना दयाळ बापा पावते जिणे सांगाती मेळनासतना कश्टांच्या सरमच्या भाव भयणीचे तुजी दाय दाखय तांकां बरें जिणे सांगातीन मेळोन बरें कुटुंबात जिवीत जियोवचें देणें फावो कर म्हूण आमी मागता आयकमचे प्रार्थना सर्वेस्वरा भुरग्याचे देणें आशे दिल्या सर काजरी जोड्यांचे बिरमत पाव तांच्या काजरी जिविताचे मोगाचें फळ भुरग्याचे देणें तांकां फावो कर तांचो संतोष सडय आनी वाडय म्हूण आमी मागता आयकमचे प्रार्थना सर्वेस्वरा आमच्या देशा खातीर आज तुका अर्घ दितना आमचो देश तुज्या पांयांतळ समर्पण करता देशाचे आडलते चलयतल्यांक तुज्या पांयांतळ समर्पण करता तांणी तांच्या मतीक उजवाड दी स्वार्थ सांडून लोकांच्या बरेपणा खातीर देशाच्या बरेपणा खातीर निरंतरी वावरूंक तांकां बरें मन दी म्हूण मागता आयकमचे प्रार्थना सर्वेस्वरा ह्या भारत देशाच्या सर्व नागरिकांक तुज्या पांयांतळा समर्पण करता हर एकल्यानी तांची जबाबदारी समजून देशाच्या प्रगती खातीर बऱ्या खातीर वावरूं वायट अन्याय खंडन करूं आनी त्या दिशेन मेटां काडूंक बरें मन दी म्हूण मागता आयकमचे प्रार्थना मुरिये पिडेस्तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आय नमारनी एका गोतीचे माये नमणमच्या जिवा अमृतनी बरोवशा तुका आमी मारता आमी परदेशेवेची बाळकां ह्या तुका कोणांत आसता आस्कार उस्कासून आमी तुका रुदान करता तर तुमचे शेकाये तुजे गांवचे दोळे आमचेर पडटी आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे सदैव पावल जेजू आमकां दाखय हे दाळे मोगळे दुलबी हांव कार्य मरिये बघेवन ती देवाचे माया बसो विनाती कर आतां आमी पिडेस्तांक ती विशेश तरान मागता आनी मागया त्रिएक देवाची मजत
त्रिएक देवाची सकत पिडेस्त त्यांच्या कुडीन वाळोवन दी पिडा शिडा पयस सरून दी भलायकी वाळोवन दी म्हणून मागया तरी वो उस्वात आमच्या तकलेचेर आमी दवरया आमच्या कितेंय पिडा आसा शिडा आसा ह्या घडये समर्पण करून मागया नाजाल्यार सकट पिडेस्तांक ती कोण पिडेस्तांचो उडास येता कोण पिडेस्तांक ती मागोवंक जाय ह्या घडये तांचे खातीर विशेष तरान मागा सुमी सांजूद थाद्य मारीपात ह्या घडये विशेष तरान आपडटा बरी भलायकी ह्या पवित्र तळार वालता तरी बावरतान पातयेनीन आमी मागया महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजो क्रिस्ता आमकां सोडका सोडवून दिवचे आदारलोय महिमा तुका जेजो क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमच्या अस्कत मनशा जाय घेवचे दितलो ल्हानवीक जालोय आनी सर आमचे पिडा शिडा गुण करूंक तुवें कुशी वेले महिमा तुका देव पवित्र आत्मे आमच्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय प्रार्थुया दाळ बापा आत्मेच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कश्टांच्या तुज्या साकरांनी साकरणीचे दाळ दिसका तुवें रसल्यान तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर अशें पातकांतली नितळ जावन पिडे शिडेंतली गुण जावन वेगीन सतांनी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सोमयावर वीण सोम्याचे नावी आमचो आदार सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो प्रार्थुया दयाळ सोम्या वर्तनच्या बुजोंदरा तुजी मीत मेनलेली दयाळ आमी मागता पिडे शिडेन कोश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तांच्या राखण बड्यो सदां शांत समाधानान सांबाळून दीत एकामेका चूक समजन आनी मनाभेद पयस करून एकामेका काळजांतान बगसून जियोंक तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टावरी सुदारण तुजे दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण बगून दी तूं दयाळ सुमी सदां तांच्या सांगाता राव तांची आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदां तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेतान राज करताय सस्तांच्या सासनाक सरस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां मैपासान आनी काकुतीन वागोवं दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपले बसवण्या प्रमाणे संवसार सरपर्यंत आमच्या संगता आसा तो तुमचे सोबे रावून तुमचें संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमची राखण करूं देवा पवित्रज्ञान जेजूच्या सिसांक उजवाडान भरले तो तुमचे तें आसचें सर वायट बसमून उडोवं आनी तुमची जिजिनी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आनी सर पदवीदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सगळे सदां आसो दिंबेरे समीरव्या मोकलो थोडो वेळ सक्रामेंतांतल्या जिसू संगता करसूंचो पवित्र वेळ जावन आसा त्या जिसूक आमचे मदें आमी स्वागत करया नमस्कार महिमा सर्पवेदारा नमस्कार महिमा सर्पवेदारा नावाळतां तुका सोमिया दिन वाचतां तुका धनिया वाकंतां तुका रस्तारा उल्हासतां कुरपे सागोरा नावाळतां तुका सोमिया दिन वाचतां तुका धनिया वाकंतां तुका रस्तारा उल्हासतां कुरपे सागोरा नमस्कार महिमा सर्पवेदारा नमस्कार महिमा
हर्षितां बापा मोगाळ वंदितां जेजू दयाळ वर्णितां आत्म्या बळवतां गाजयतां महिमा तिंगरां हर्षितां बापा मोगाळा वंदितां जेजू दयाळा वर्णितां आत्म्या बळवतां गाजयतां महिमा तिंगरां नमस्कार महिमा सर्पवेदारा नमस्कार महिमा सर्पवेदारा 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 हालेलुया 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 येशुवे आराधने येशुवे वंदने येशुवे नमन येशुवे महिमे येशुवे स्तोत्र हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Aradan tuka sumiyan Jesus. Aradan tuka sumiyan Jesus. Vandan tuka sumiyan Jesus. Vandan tuka sumiyan Jesus. Naman tuka sumiyan Jesus. Naman tuka sumiyan Jesus. Mahima tuka sumiyan Jesus. Mahima तुका सुमियान जीस होगळाप तुका सुमियान जीस होगळाप तुका सुमियान जीस वंदन तुका सुमियान जीस प्रणिपात तुका सुमियान जीस जय जय तुका सुमियान जीस हालेलुया 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 मगच्यान एक घडी आमचे दोळे दांबिया आमचे दोन्ही हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया नमस्कार मान महिमा फावो जाल्ल्या सोम्या मुखार आमी आसा दळबारांच्या सोडवण दरा मुखार आमी आसा केदे व्हरते भाग आमचे हरी एकल्याचे मोगाचे न्हू तसोमी तुका वा तुमकां हरी एकल्याके पळयता तुज्या नांवान तुका वळखता सुमी तुजो मोग करता एक घडी तुकाच त्या सोमयाक समर्पण कर परत तुझे कष्ट दुःख बेजराई समस्ये पिडा शिडा कितें घेवन ह्या पवित्र थळार तूं आसाय ह्या आराधनेच्या सुरवेर सक्कर तुजी त्या सवा तुज्या काळजा मनांतले दूख बेजराई ताका सांग ताच्या पांयान तळ समर्पण कर सुमी तुका पळयता सुमी तुजे कडेन उलयता सुमी तुज्या काळजा मनांतले दूख पुसून काडता धैर्य दिता बळ दिता सुमी परत आनी परत म्हणटा हांव आसा तर त्या सुमयाचेर पातयेन दवरया एक घडी अमगंत त्या सुमयाच्या पांयान तळ आमी समर्पण करया मौनपणी एक घडी त्या सुमया कडेन आमी उलोवया Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं आम्ही बसया मगाच्यान आमचो सुमी आख्या संवसाराचो आनी संवसारांतल्या सकड राष्ट्रांचो धनी मोगाच्यान हर एक ताच्या पांयान तळ आसा
हर एक राष्ट्र ताच्या पांयतळ आसा. हर एकल्याक चलोवन वरचें थाने मोगाळ भवन आनी भयणीनो. जेरमाया प्रवादी अध्याय 10 वाक्य 7 म्हणटा, राष्ट्रांच्या राया तुका कोण भियेना जायत. राष्ट्रांच्या बुद्धवंतांमध्ये तांच्या सगळ्या राजांनी तुजे सारको दुसरो कोणूच ना. ह्या देवा सारको कोणूच दुसरो ना. खंयच्याय राष्ट्रांनी मोगाच्या न्हू. ह्या देवा सारको दुसरो ना. तो बळवंत देव, तो व्हरतो देव आनी सगळ्या राष्ट्रांचो धणी राय तो जावन आसा मोगाच्या न्हू. इतिहासाचें दुसरें पुस्तक अध्याय 20 वाक्य 6 म्हणटा, सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा, तूं सर्गीचो राय न्ही. राष्ट्रांच्या सर राज्यांचे तूं अधिकार चलयताय न्ही. तुज्या हातांत आसा पदवी आनी सकत. तुजे विरोध रावोंक कोणूच सकाना. पळय, ह्या देवा विरोध रावोंक कोणूच सकाना. ही उतरां एक घडी म्हज्या सांगाता म्हणया पळया. सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा, सर्वेस्परा आमच्या पूर्वजाच्या देवा, तूं सर्गीचो राय न्ही. तू सर्गीचो राय न्ही. राष्ट्रांच्या सर्व राज्यांचेर राष्ट्राच्या सर्व राज्याचेर तूं अधिकार चलयताय न्ही. तू अधिकार चलयताय न्ही. तुज्या हातांत आसा तुज्या हातांत आसा पदवी आनी सकत. पदवी आनी सकत. तुजे विरोध रावोंक तुज्या विरोध रावोंक कोणूच सकाना. कोणूच सकाना. तुजे विरोध रावोंक तुजे विरोध रावोंक कोणूच सकाना. कोणूच सकाना. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 मग जण त्या दिगोन उगडापान पुस्तक म्हणटा, सर्वेस्परा देवा, सर पदवेदारा वर्ती आनी विचित्र तुजी कृत्या. सर्व जनांगाच्या राया नितीच्यो आनी सताच्यो वाटो तुज्यो. सकड नीत सत ताचें आनी सगळ्यांक सतानिती वाटेन सोलोन वर्सो सोमी आमच्या मुखार आसा. किर्तन 28 वाक्य 28 म्हणटा, कित्याक राजवट सर्वेस्पराचें राष्ट्रांचेर तो पदवी चलयता. सकड राज पदवी ताची आनी हर एका राष्ट्रांचेर तो अधिकार पदवी चलयता मोगाचें न्हू. त्या देखून किर्तनगार मुंदरसन म्हणटा, समेस्त राष्ट्रांनो ताळयो पेटा, उल्हासाचे बोबेन देवाक जयकार करा. कित्याक महोन्नत सर्वेस्पर भयंकर सगळे पृथ्वेचो व्हरतो राय तो. त्या देखून हर एका राष्ट्रांचो राय, सगळ्या पृथ्वेचो राय सोमी जेजो क्रिस्त आमचे मुखार आसा. तर ह्या रायाक, ह्या धन्याक आमी आराधन करया. सकड आमी उबे रावया. त्रिएक देवाक आराधन कर, नामांकन हें गीत आमी गावया. देवा बापा कामी हरसिया, वर्ती कृत्या ताची नियाळिया. देवा बापा कामी हरसिया, वर्ती कृत्या ताची नियाळिया. मस्तक बागावन वंदन करिया, ताळयो पेटून ताची वडवी गाव्या. मस्तक बागावन वंदन करिया, ताळयो पेटून ताची वडवी गाव्या. देवा देवांसो देवांसो, आपले रस्तेक मोगान पोसो. देवा देवांसो देवांसो, आपले रस्तेक मोगान पोसो. देव तो आमच्या पुर्वजांचो, कितलो दयाळ कितलो व्हरतो. देव तो आमच्या पुर्वजांचो, कितलो दयाळ कितलो व्हरतो. हालेलुया. 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 हालेलुया.
सोम्या कामी हरसिया कलतेपणी ना मान कर जेजू सोम्या कामी हरसिया कलतेपणी ना करिया मस्त बागा वंदन करिया ताळयो पेटून ताची भोडवी गाव्या मस्त बागा वंदन करिया ताळयो पेटून ताची भोडवी गाव्या संसाराचो सडवून धारतो पातका पासोत रक्तान बुडलो संसाराचो सर्वोन धारतो पातका पासोत रक्तान बुडलो आमचे खातीर कोर्सार मेलो तिसऱ्या दिसा जीवन जालो आमचे खातीर कोर्सार मेलो तिसऱ्या दिसा जीवन जालो हालेलुया हालेलुया सोम्या आराधन तुका हालेलुया वंदन तुका सोम्या आमचे हालेलुया खातीर मरण हालेलुया 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 पवित्रज्ञा कामी हरसिया देण्या पासो तर गांधीव्या पवित्रज्ञा कामी हरसिया देण्या पासो तर गांधीव्या मस्तक बागा वंदन करिया ताळयो पेटून ताची भोडवी गाव्या मस्त बागान वंदन करिया ताळयो पेटून ताची भोडवी गाव्या कष्ट तेल्यांक बुजवून दिवसो सर्वा सर्गी वार्दा कोसो कष्ट तेल्यांक बुजवून दिवसो सर्वा सर्गी वार्दा कोसो Urpe zărin tan bagăuso Disporte preran la bolso Urpe zărin tan bagăuso Disporte preran la bolso Alleluia, alleluia सकत वाळाई Alleluia, alleluia Alleluia, alleluia Alleluia, alleluia Alleluia, alleluia Alleluia, alleluia Alleluia, अभिषेक कर Alleluia, alleluia Hallelujah, हालेलुया 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 बगला प्रिय देवा तुझे रमसो बाबा तुझे रमचे पातीनी तुझे रमसो विश्वास तू जीव देव जिवंत देव असाध्य म्हणले गंजे नातलो देव सत्यवंत बळवंत देव सगळे संसाराचे राष्ट्रांचेर अधिकार असलेलो तू एकलोच म्हणले याकडे मी ओळखून घेता त्या सगळ्यांक तुझ्या पायांतळा समर्पण करता हर एक राष्ट्र तुझ्या पायांतळा समर्पण करताना आज विशेष तरान आमचो भारत देश तुझ्या पायांतळा समर्पण कर मागता तुझे दैविक सकत करपा वळय तुझे बरेपण वळय हर एक आमोत्यांक उस्वार्थी बरेपण दी मागले आराधन वेळा लाभय आनी त्या मारी बात तुझी दैविक सकत हर एक लेग अनुभव करून दे तुझ्याकडे परतता तुका जावं मान महिमा होगळा स्तुती हरदा नमान आता आणि सदा सर्वदा आमेन
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं आम्ही बसया मगाच्यान ह्या हप्त्यांत सोनवारा ऑगस्टाच्या 15 तारखेर आमकां स्वतंत्र मेळोवन 70 आनी 9 वर्सां 79 इयर्स संपतात आनी आमी 80th इंडिपेंडन्स डे आचरण करता. आमच्या देशाचेर आमी नदर घालतना मोगाच्यान आमचो देश सोबीत देश, एक अपूर्व असो देश. म्हाका उडास येता थोड्या तेंपा आदीं हांव मलेशिया आनी सिंगापूर टुराक गेल्ल्या वेळार म्हज्या पंगडान मस्त जाणां आसलीं. मलेशिया सिंगापुराक गेलें जाल्यार मस्त कडेन आर्टिफिशियल तरान तांचे कडेन थोडे रिसोर्स नात पूण आर्टिफिशियल तरान उदक वालच्या बरी करून आनी कितें करून भोव सोबीत तरान ते गांव नेटयल्यात आनी कितलो लोक त्या गांवांक यात्रेक जावन येता वा भोवंक येतात आनी तो वैभव तो संतोष भोगतात. म्हजे सांगत आसल्या म्हज्या पंगडांतल्यांनी मस्त जाणें तो वैभव पळोवन उद्गारण म्हणलें आसा. हांगासर मस्त संगती आर्टिफिशियल तरान केल्यात पूण नॅचरल परी दिसतात. पूण आमच्या गांवांत आमच्या देशांत नॅचरल रिसोर्स आमकां इतले आनी तितले आसात न्ही म्हणून मस्त जाणांनी म्हणलें आसा. आमचे कडेन न्हंय आसात, गुडे दोंगर आसात, कितले अपुर्बायेचे परिसर आमचे कडेन आसा, हरी एक संगती आसा. आमी उपयोग करून जावंक पुरो थोडे फावटी म्हाका भोगता पूण आमच्या देशांत ना कांय म्हणना. हरी एक संगती सभायेन भरलेलो आमचो देश मोगाच्यान एका गोशी आनी एका गोशी आमचो देश विविध धर्माचें पाळणें, विविध संस्कृतीचें पाळणें, विविध भासांचें पाळणें आमचें. खंयच्याय गांवांत तशें पळोवंक मेळचें ना. आमच्या हर एक राज्यांक गेल्या देशाच्या भितर विविंगड राज्यांक गेल्या विविंगड भासो, विविंगड संस्कृती आनी हें सगळें एका पाळण्या भशेन भारत देश आज सोंपता मोगाचें न्हू. कितलें बरेंपण आमच्या गांवांत आसा, कितलें बरेंपण आमच्या देशांत आसा. आनी प्रत्येक जण आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें आमच्या देशाक आनी स्वातंत्र्य मेळिल्ल्या उपरांत आमच्या देशांत जाल्ली ती प्रगती, आमचो देश वाडिल्ली रीत, आजो संवसारार आमच्या देशाक मेळिल्लें तें कीर्त इतलें आनी तितलें न्ही मोगाचें न्हू. स्वार्था खातीर तांच्या फायद्या खातीर थोडे फावटी कांय बरेंपण जावना म्हणटात पूण फाटल्या वर्सांनी जाल्लें तें बरेंपण आमच्या देशांत जाल्ली ती प्रगती पळयल्यार इतली आनी तितली न्ही मोगाचें. देवाक खंडीत ह्या भारत देशाचे प्रजे जावन अभिमान पागोवन आमी अर्गां होगळाप दिवंक फावो. कित्याक देवान आमचेर जायतीं आशिर्वादां घाल्या ह्या देशाचेर आनी ह्या देशांत वस्ती करच्या आमचेर हर एका प्रजेचेर देवान आशिर्वादा वतल्यान आमकां जायतें बरेंपण मेळ्ळां. आस्पत्र्यो कितल्यो आसात, संस्थे विद्या संस्थे आमच्या बोवारी कितले आसात, हर एक संगती आमच्या गांवांत आमच्या देशांत आसा मोगाचें. आमकां कांय ना म्हणलें कांय ना ह्या देशांत सकड आसा, हर एक बरेंपण आसा. ते देखून आज आमी ह्या देशा खातीर ह्या देशांत जाल्ल्या प्रगती खातीर आमच्या बऱ्या जिविता खातीर अर्गां दिवंक बाबा. कीर्तन 46 वाक्य 8 म्हणटा, येया सर्वेस्पराची कृत्यां पळया, पृथ्वीर ताणें केल्यांत विस्मिता, राष्ट्रामध्ये सर्वश्रेष्ठ, पृथ्वीर सर्वश्रेष्ठ. त्या देखून राष्ट्रामध्ये आमचो राष्ट्र श्रेष्ठ, पृथ्वीर आमचो राष्ट्र आमचो देश श्रेष्ठ. त्या देखून देवान केल्लें सगळें कृत्यां बरेंपण आमी वळखताना आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबान केल्लें बरेंपण वळखताना धन्य देवाक आमी अर्गां दिवया. परत आमी सगळें उबे रावया. एक अर्गां गीत आमी गावया, अर्गां होगळाप हें गीत आमी गावया. सगळें परत अर्गां होगळाप तुका दिता, धन्य देवाक हांव वर्शिता, कृत्या सभार्थी गावन वर्णिता, त्रियेक देवा तुजी स्तुती गायता. परत थाळयो पेटोवन संतोषान एक उडास दोऱ्या मोगाचें हांव केन्नाय म्हणटा, तुमी कितल्यो थाळयो पेटतात संतोषान सुमयेची स्तुती आराधन करता तितले भलायकी बरेंपण वालता. बांदपास पयस वेतात, पिडा शिडाना पयस जातात, तितलें बरेंपण वालता म्हणल्यार उडास दर. आमी कोणायक मनशांक स्तुती आराधन दिवचें न्ही, आमच्या रसनाराक, आमच्या सोमयांक, आमच्या धणयाक असाध्य म्हणलें खंयचेय नातलेल्या त्या सोडवंदराक आमी स्तुती दिवचें आराधन करचें. ते देखून संतोषान उदार मनान स्तुती करया, आराधन करया. अर्गां होगळाप तुका दिता, धन्य देवा हांव हर्शिता, कृत्या सभार्थी गावन वर्णिता, त्रियेक देवा तुजी स्तुती गायता. अर्गां होगळाप तुका दिता, धन्य देवा हांव हर्शिता, कृत्या सभार्थी
गायता आमकां सर्वांक अदीक मोगान रचलाय क्रिस्ताच्या कुडी रक्तान आमकां बसलाय जायतें बरेंपण आमच्या जिवितांत केलाय सगळें बरें आमकां दिलाय ह्या सगळ्या बरेपणा खातीर आमी तुका अर्घ दिता दिन वसता आमकां सर्वांक अदीक मोगान रचला क्रिस्ताच्या कुडी रक्तान आमकां पोसलाय आमकां सर्वांक अदीक मोगान रचला क्रिस्ताच्या कुडी रक्तान आमकां पोसलाय तेनी साबार तुवें आमकां दिल्याय कृपे दयेन तुज्या आमकां नेटयलान तेनी साबार तुवें आमकां दिल्याय कृपे दयेन तुज्या आमकां नेटयलाय होबला तुका दिता धन्या देवा गांवसिता सत्या साबार ती गावन वर्णिता प्रिये देवा तुझी स्तुती गायता अर्गा होबला तुका दिता धन्या देवा गांवसिता सत्या साबार ती गावन वर्णिता प्रिये देवा तुझी स्तुती गायता प्रिये देवा तुझी स्तुती गायता प्रिये देवा तुझी स्तुती गायता Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं आमी बसया मोगाच्यान आज आमच्या भारत देशा खातीर आमी मागतना आज ह्या देशाचेर एक नदर घालतना एका गोश्टी हांवें सांगलें कितलें बरेंपण आसा ह्या देशांत पूण आनी एका गोश्टी आज आमी नदर घालतना एका गोश्टीन राजकीय आजारागात खंयचेंय सारकें म्हणलें ना अधिकारा खातीर कितें बरो जातेत आसा मनशाचो स्वार्थ सारकी समजोनी नासतना आडलते चलोवचें ही आमकां पळोवंक मेळटा आनी एक गोश्टी भ्रश्टाचार बरोवन ओमतादा वयर तावन सकयल पर्यंत एक काम जायचें जाल्यार पयशे दिनासतना वा कितेंय दिनासतना मुखार गेल्लें ना आमच्या देशांत आनी एक अशी कोमवादाचें चिंताप धर्मा मदें घुसपट गोंदळ कर्ण घाल्या जायते असलें संगती चलतात आनी एक अशी प्रकृतीची नाश केल्या नाश जावन आसा आनी ताका लागून प्रकृती विकोप सडला ह्या दिसांनी मोगाच्यान आनी एक अशी अधिकार थोड्यांच्या हातांनी मात आसा हेर कश्ट जातात मोगाच्यान आनी एक न्ही आनी एक समस्ये वयर समस्ये आमच्या देशांत बरोवनी गेल्यात मोगाच्यान जायते समस्ये आमच्या देशांत आसात आनी ह्या समस्येक लागून जायती घुसपट गोंदळी आमच्या देशांत आसा परनासोल्याक आमी गेल्या जाल्यार इस्रायल प्रजाक देवान विसरून काडलेली आनी त्या देवान विसरून कान बसयलेल्या गांवाक आपोवन व्हेल्लेली दुदान आनी मोवान वालचो तो देश तांकां दिल्ली पूण केन्ना त्या बऱ्या दुदान आनी वालच्या देशाक भितर सरली स्वार्थ तांचे थंय सरलो देवाक एका निजा देवाक विसराली अन्य देवाक पुजा करूंक लागली अधिकार नांव महिमे खातीर माना खातीर आशेली आनी हाका लागून एका हेरांचो जिवाचो देसवाड करूंक लागली आनी हाका लागून बंदडेंत समडाली मोगाच्यान विविध तरेच्या बंदडेंत समडाली कश्टाली परतायी कित्याक तांणी केल्ल्या पातका वरून देवान धाडिल्लें न्ही देवान तांकां वायट केल्लें न्ही तांच्या वायटाक लागून अन्यायाक लागून ती बंदपदां संपडली मोगाच्यान आज आमच्याय देशार आमी पळयतना आज हें सगळें वायटपण आमच्या देशान भरलां आनी हाका लागून आज जायत्यो संगती आमच्या देशान करतात एका गोश्टी हांवें सांगलें प्रकृतीक विकोप गुडे कोसलातात आनी कितें जावन आसा आवरान कितलोसो लोक वाळून घरां वाळून मरण पावचें पळोवंक मेळटा एका गोश्टी आनी एका गोश्टी बरगाल पिवंक उदक नासतना लोक कश्ट जाता एका गोश्टी जिवाची देसवाट एकलो आनी एकल्याचो नाश करूंक तेंचें हें आमच्या देशांत बरोवन गेलां आनी एक गोश्टी प्रतिपटान चळवळ कित्याक जायते सक्ती सरक्यो नान म्हणलें हें आमकां समजता मोगाच्यान थोडे पडी हें पुरो पळयतना हें कित्याक घडटा सभा संगती आमकां समजनात भुंय कामणी वा प्रकृती विकोप घडटना आमकां कितें म्हणलें आमकां समजना मोगाच्यान फाटल्या दिसांनी आसामांत पळयलें जाल्यार एक ते व्हिडियो पळयतना दुखां वालतात कित्याक म्हळ्यार ती मनशां मरोवन तेणें पडुल्लीं मनजाती मळोवन पडून वाळून वयचें तें दृश्य आमकां पळयतना आमी अहंकार गर्व आस्त बदीक पुरोवपूंक जायना एकच घडी प्रकृती आमच्या विरोध उठा जाल्यार एकच घडी
आल्ले पुरो वाळून वेता मनशा जीव नाश जावन येता हें पुरो घडोवन आसा मोगाच्यान आनी एका गोष्टी आज FCRA हें कानुनांत बदलावण हाडूंक आमकां क्रिस्तांवांक दूख दिवंक अल्पसंख्याकांक दूख दिवंक कानुनां बदलावण हाडूंक वावर करनासात मोगाच्यान परगांवांत जावन येवचे कुमोक संपूर्ण रावोवच्या खातीर आमचे स्वाधीन आसले जागे तांचे स्वाधीन करून व्हडल्या व्हडल्या मनशांक दिवच्या खातीर ह्या दिशेनी आज एक बिल पास करूंक वद्दण आसात लोकसभेंत राज्यसभेंत पास करूंक वद्दण आसा त्या मरिपात आमकां कश्टोवच्या खातीर आमकां दूख दिवच्या खातीर असली संगती आमच्या बोवारी घडोवन आसात एक घडी आमी दोळे धांपया म्हाका जेन्ना सगळां आमच्या दोनी हात आमच्या मुखार उदारे दवरया आज आमच्या भारत देश आमच्या स्वतंत्र खातीर वावुरलेले मुखेली तांणी आशिल्ले तांणी स्वप्निल्लो भारत देश आज आमचोगी म्हणलें आज आमी एक सवाल आमच्या दोळ्या मुखार दवरतना आज मनशाच्या पातकाक लागून जायतें घडोवन आसा मोगाच्यान आमचें जिवीत भिरांतेचें जालां धर्म जियोंक धर्म परगट करूंक कश्टांचें जालां प्रत्येक जाण आमचे वयर जावचे ते हल्ले आमचे इगोजो जावचे ते नास आमच्या भावंडांक कश्टूंची रीत पळयतना बेंबिरांत कोण एकलो म्हणालो त्या राज्यांतावन सक्कड क्रिस्तांव पण भायर घालचे क्रिस्तांव म्हणलें कोणी आसूं नजो म्हणलें त्या खातीर वावर करनासात एका राज्यांत असलें पुरो आमच्या देशांत घडोवन आसा पूण आमची पातयेनी सोमयाचेर आमचो विश्वास सोमयाचेर कित्याक राष्ट्राचो धनी तो अधिकार पदवी महिमा ताची आमी भियेता कांगाल जाता वय बेंबिरांत मुखार आमची परिस्थिती कितें म्हळी चिन्ना मतीर उदेतात ह्या देशान पूण ह्या सगळ्या मध्ये मोगाच्यान ह्या सगळ्या मध्ये हरी एका कष्ट दगदनी मध्ये पिडा शिडा मध्ये आमची पातयेनी सोमयाचेर आमचो संपूर्ण विश्वास ह्या दनयाचेर तेन्ना आमी म्हणया तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा विविध तरांची कश्टांची मोडां जावं बरो प्रकृती विकोप वारें वादळ आवरो भुंय कामणी वा बरगाल वा पिडाशिडा समस्ये ह्या दिसांनी विविध तरेचे मारेकार पिडाक मनशाचो स्वार्थ आमकां दगदोनी कश्ट ह्या सगळ्या मध्ये सोमया तुजेर पातयेतां तुजेर विश्वास दवरता तूं आमचो इश्ट तूं आमचें सर्वस्व तेन्ना आमी दोळे धांपणून बसया आमचे दोनी हात आमच्या मुखार आसूं दी आमचे सगळे कश्ट दूख आमच्या भारत देशाची आमची क्रिस्तवांची परिस्थिती सगळं सोमया कडेन सांगया सोमया म्हाका दवरया आनी म्हणया सोमया तुजेर हांव पातयेतां तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा कश्टांची मोडां म्हजेर आयल्या वेळा तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा तूं म्हजो इश्ट मोगाचो हर एक गरजेक म्हाका पावसो तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा कश्टांची मोडां म्हजेर आयल्या वेळा तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मग जनो आम्ही भारत देशाची परिस्थिती एका गोष्टी बेंबिरांत सांगलें ह्या पुरो परिस्थितीक हांव कितलो कारण आमी क्रिस्तांवां कितलें कारण
आमी व्हरोन पळोवची आयचे दिसा एक घडी गरजेचे मोगाचे न्हू आमकां थोडे बडी चिंता घाले म्हळ्यार इन्स्टंट एकच बडी मेळाचे तें तक्षण मेळाचे तेकून आमच्या भुरग्यांच्या मतींत इतलें बरलां शिकप जाल्ल्या कुडले काम मेळाचे मस्त पयशे मेळाचे मस्त पयशे मेळाचे मस्त आस्त बदीक मेळाचे आनी देखून मस्त जाणां आमी शिकचें आनी परत गांवाक वयचें वचून वचून म्हणून गरज आसा पूण मस्त जाणां हांगा रावून म्हज्या देशांत कांय म्हणी आडलिताच्या वर्गांत आमी मेथेर जावन जावंक बरो एक तहसीलदारगी एक DC वा असल्या पोस्टार आज आसलें जाल्यार आमच्या देशान आमकां बेंबिरान आसची ना आमची म्हणली आज अधिकारार कोण आसा कितलीं जाणां आसात कित्याक आमी शिकल्या आमकां मस्त शिका मेळना आमी आशेल्या पर गांवांक गेल्या ह्या देशा खातीर आमी अधिकार जोन कितें म्हणी करी येते आमी करूंक चुकल्या मोगाच्यान एका खुशी दुसरें आज आमकां सरकारी कामां नाकात प्रयत्न नाका कित्याक तें कश्टांचें काम तें नाका म्हणलें एक चिंता आसा आनी एक आमकां भारत देशाचो सादो जावन वोट घालूंक आलसाय थोडे बरें आमी मस्त बरें पळयलां क्रिस्तांवांचो वोट आमी कितले घालता आमचे 50% वोट पडना थोडे बरें घरांत आसतात गांवांत आसलें सोडया गांवांत आसलें घरांत रावन भायर येनात पूण थोडी सोलोंक जायना जाल्यार न्हिदोन आसल्यांक समेत आनी वोट घालचे परिस्थिती आसा पळयता पूण आमकां सोलोंक जातल्यांक आमकां क्रिस्तांवांक तितलें लेथार्जी म्हणटा कित्याक काल्याक आमकां आसा वेतात ह्या दिसांनी सैर करतानाय इतलें बोबो गेल्या उपरांत थोड्यांनी केल्लें नवा काही प्रयत्न केल्ले पळोवंक मेळना थोड्या कडेन म्हळ्यार आसा वेता आमी कित्याक म्हळ्यार आमचे ती तितली लथार्जी बरोवन गेला मोगाच्यान आनी एक आमच्या समुदायांतलो तूं कोणी एकलो मुखार येता कोणी एकले मुखेलपण धरता आमी ताका कितलो प्रोत्साव दिता आमी आनी एकल्याक आमी ओन सकयल घालचे शिवाय आमी वयर येतल्याक आमी वयर उबारूंक आमी कितले प्रयत्न करना आसा आमचे समुदाय आमी एक क्रिस्तांवां जावन आमच्या समुदायांतल्याक उंचल्या व पदवेक वचूंक मठाक वचूंक आमी कितले प्रयत्न करना आसा मोगाच्यान मस्त बडी आमकां जबाबदारी नाका आरामाचें जिवीत गम्मताचें जिवीत पियोन हें आसा आमकां पुरो आमचें जिवीत दादोशी कश्ट नाकात आरामाचें जिवीत आमकां पुरो म्हणलें चिंता आमच्या तरणाट्यांनी प्रत्येक जावन मोगाच्यान आनी एक संगत वायट घडटा बरे मनीस उलयनात वायट दोळ्या मुखार घडटा बरे मनीस उलयनात आनी त्या वायटाक आमी कारण जाता तेन्ना आमी म्हाका कित्याक म्हणलें म्हाका कित्याक हांवें कित्याक मेळटा जायचें ताका न्ही फाल्यां आमकां आमच्याच घरा फाल्यां उजो पेटोवंक बरो आज दुसऱ्यांच्या घरा फाल्यां आमच्या घरा उजो पेटोवंक बरो त्या दळा आमची गत कितें त्या देखून आमी मस्त बरी वायट करता वायट खंडान करचें कितलें कोणी एकलो म्हाका काल म्हणालो आमच्या जंतर मंतरान इतले तरणाट्यांनी हक्कां खातीर प्रतिभाटान गेले पूण ह्या तरणाट्यां मदें आमचे क्रिस्तांवचे कितले आसले गे म्हणून आमचे क्रिस्तांवचे कितले आसले कितले जाणांनी मेथेर गेला हांगा कुडयाळान प्रतिभाटान जालें बेंगलोरान पातळीन जालें आमचे कितले आसले गे म्हणून आमचे तरणाटे आमचे कितले गेल्ले आमकां नाका मस्त बडी त्या देखून आमी आमच्या घरा भितर आमी थोडे बडी इगर्जेच्या कंपाउंडा भितर मात्र आमचें आजारपण सीमीत भायर समाजेंत आमी कितलें करना आसा मोगाचें न्हू आनी निमाणें म्हज्याच धर्मा विशयांत म्हाका कितलें ओडपण आसा म्हजो धर्म हांव कितलो पाळण आसा थोड्यांक धर्म मागणें नाका फाल्यां आयले कश्ट आयले धर्म तर नाका काल्याक क्रिस्तांव बोन असली चिंतपानी आसले मस्त आसात फाल्यां धर्म सोडनो वेचेय दगदोनी आयले जाल्यार मस्त जाण आसात जेजूचेर सोमयाक चिडकोन रावचे कितलीं जाण आसात तें सवाल आज आमी आमकां विचारूंक जाय सगळ्यांक एक घडी दोळे धांबया मोगाचें न्हू एक घडी दोळे धांबया परत आमचो उजवात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया आमकां आमी विचारया मोगाचें न्हू जॉन एफ कॅनडी अमेरिकाच्या पयले अध्यक्षान एपटी म्हणली उतरां अशीं आसात राष्ट्र म्हाका कितें दिता म्हणून विचारी नाका बदलाक हांवें राष्ट्रा खातीर कितें केलां म्हज्या गांवा खातीर हांवें कितें केलां म्हणलें विचार देखून आज हांव ह्या भारत देशाचो प्रजा जावन सिटीजन जावन म्हजी जबाबदारी हांवें पाळल्या म्हजें कर्तव्य हांवें पाळलां जावंक बरो म्हज्या देशा खातीर मागचें चुनावणा वेळार वोट घालून बऱ्या मुखेल्यांक विसोवन काडचें म्हज्या समुदायाच्या मुखेल्यांक प्रोत्साहन दिवचें बरें काम करतल्यांक आदार सांगात दिवचो हें थोडे संगतीपणी हांवें पाळल्यात आज आमी आमकां विचारया सोमया कडेन म्हणया काकूळत म्हजी कर देवा तुज्या तीर मोगान तुजे व्हड दायळ्यान अपराध म्हजे पुसून काड
म्हज्या गुण्यावंतलो म्हाका पुरतो धुवन काड, म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर. हांव सुकलां, हांव सोलवालां. म्हजो स्वार्थ, म्हजो मोसोर, म्हजो राग, म्हजे हागे म्हज्या आनी हेरांच्या पडण्याक कारण जाला म्हण सोमया कडेन आमी सांगया. म्हज्या पाताक धुवन काड म्हण सोमया कडेन ह्या कडेन आमी मागया. सगळे आमी बसून अंतर रावया, वन्ना दिमी घालची गरज ना. सगळे आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया. ह्या घडी आमचो भाऊ तुजे रगत आमचेर वारय म्हण हें गीत गावन बॉक्साणेचें गीत गायतना आमी बसून अंतर रावया मोगाच्यान. आमच्या उणेपणाची आमी एका लेखान क्रिस्तांवांनी आमी वारोवन पळोवची गरज आसा मोगाच्यान. आमची जबाबदारी आमी पाळूंक चुकलेल्या वरवीं आज ही परिस्थिती आयल्या. तरी देखून आमच्या जिविताचें नदर घाल. आमच्या उणेपणा खातीर सुखी खातीर बॉक्साने मागया. हे पवित्र उदक आमचेर आमी शेणायतना मुखल्या दिसांनी आमी जागी रावोंक आमची जबाबदारी पाळोवंक करपा त्या सोमयातावन आमी मागून घेवया. तुझे रग सोम्या म्हाका जिवी दिता. तुझे रग सोम्या आत्म्यातान बागयता. तुझे रग सोम्या पातक धुवन तें काडता. नीत निर्मळ म्हाका करता. तुझे रग सोम्या म्हाका जिवी दिता. तुझे रग सोम्या आत्म्यातान बागयता. तुझे रग सोम्या पातक धुवन तें काडता. नितळ निर्मळ म्हाका करता. आमोली तें रग सोम्या मुझे सार. आमोली तें रग सोम्या मुझे सार. तुझे रग सोम्या मुझे शेना. तुझे रग सोम्या मुझे शेना. मोगाच्यान आमचो उस्वास सक्रामेंतान उबान धरया. सगळे आमी दोळे लावन ह्या घडये आमच्या देशा खातीर, देशाच्या आडलते चलयतल्या खातीर, आमच्या देशान असले सगळे उणेपण आमचे बेंबेरान सकड सोमया मुखार ह्या देशा खातीर आमी मागया. आमचे खातीर आमी मागया. आमची जबाबदारी आमी पाळच्या खातीर आमी मागया मोगाच्यान. हालेलुया, 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 हालेलुया. मोगळा जेसू आमच्या देशाक ह्या घडये तुज्या पांयां तळाव समर्पण करता. ह्या देशांत दिल्ल्या सगळे बरेपणा खातीर तुका दिन वसता तुजो उपकार आठयता सोमया. ह्या देशाच्या आडलते सगळ्यांच्या मुखेलांक तुज्या पांयां तळाव समर्पण करता. तांकां बॉल भलायकी दी, मतीक समाधान संतोष मागतना त्या मतीक उजवाड दी सोमया. स्वार्थाची चिन्ना, मोस्त्राची, रागाची, हाग्याची चिन्ना पयस करून सोमया. हर एका लोकांच्या बरेपणा खातीर, सगळ्या लोकांच्या, भारत देशाच्या प्रजेच्या लोकांच्या बरेपणा खातीर वावरून ताका मतीक उजवाड दी म्हणून सोमया तुजे कडेन परत मागता. हर एका धर्माचो लोक जिवच्या ह्या देशांत, हर एका धर्माच्या लोकांक तांचे तांचे हक्क पाळचे, तांचो तांचो धर्म जिवन परगट करचे हक्क संविधानान दिल्ले ते पाळोवंक ताका करपा दी. ताचे मतीक उजवाड दी म्हणून मागता सोमया. हर एकल्याच्या मतीक उजवाड दी सोमया म्हण तुजे कडेन परत मागता सोमया. हर एका धर्माच्या लोकांक बेंबिरान नासतना तांची जिवीत जिवची तसली समाज ह्या रुपी जावन दी म्हण तुजे कडेन मागता. वायट अन्याय करतल्याच्या मतीक उजवाड दी, खोमवाद तांच्या मतीक उजवाड दी म्हणून तुजे कडेन मागता सोमया. भ्रष्टाचार चलोवच्या त्या मतीक उजवाड दी सोमया. निस्वार्थी सेवेच्या मनोभाव तांकां बस सोमया म्हूण मागता. अन्याय वायट करतल्या बरें ताच्या मतीक उजवाड दी म्हणून सोमया तुजे कडेन परत मागता. आनी आमी हर एकल्यानी भारत देशाच्या प्रजेनी आमची जबाबदारी समजून ह्या देशाच्या बरेपणा खातीर वावरूंक आमकांय बरें मन दी म्हूण सोमया तुजे कडेन परत मागता. तुजे आशिर्वाद वच, तुजी कृपा वाड, तुजी सकत वच सोमया. तुज्या पवित्रात्म्या वच सोमया. तुज्या पवित्रात्म्याच्या सत्तेन आमचो देश वच सोमया. जशें पवित्रात्मा सगळे रूपांतर करूं शकता, या भारत देशाक रूपांतर करून नवसो देश, नवसो
व्यक्ती जावन रुपीत करूंक हो पवित्र आत्मा सकून दी म्हणून सोम्या तुझ्या पवित्र आत्म्या उलो मारता तुझ्या पवित्र आत्म्याकडे मागता सोम्या प्रे थँक यू लॉर्ड जीसस प्रेज यू लॉर्ड जीसस एडोर यू लॉर्ड जीसस वी ग्लोरीफाय युअर नेम लॉर्ड जीसस pour out your spirit lord jesus pour out anoint lord jesus bless lord jesus hallelujah 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 मगचन इसाया प्रवादी अध्याय 10 वाक्य 27 म्हणता ताचे ओझे तुझ्या खांद्या वयलें सकला पडटलें आनी तुझ्या गोमटेर ताणें घाला त्या जुवांचो नाश जातलो माकणी जाताना हें घडटा मोगाचें न्हू ओझें खांद्या वयलें सकला पडटा गोमटेर घाला त्या जुवांचो नाश जातलो म्हणजे सगळें ओझें पिडा शेडा नापयस जातली भलायकी बरेपण वालतली पवित्र आत्म्याक ह्या घडये आमी उलो मारतना ह्या माकणे वेळार ही माकणी ह्या कुडीर आमी घेता आसतना भलायकी बरेपण वाळोवन दी मोगाचें न्हू सकट पिडा शेडा पयस करून दी उणेपण अस्कतपण पयस करून दी बरेपण आमच्या जिवितान आमच्या कुटुंबान वाळोवन दी म्हणून ह्या घडये आमी विशेश तरान मागून ही माकणी घेवंक आमी फुडें सरया पावनात्मरे प्रिय पावनात्मरे इळिदु बार ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं आमी दिमेगल्या सुमयाचे आशीर्वाद जोडून आमी फुडें वेता. एक घडी आमचे सगळं मागणी त्या सावा आमचे सगळें कुटुंब ताच्या पांयां धाडाडया. परगवांत आसल्ल्यांक वावराची भद्रती थंय शाबी सोबीत राखच्या खातीर तांचे खातीर मागया. मिडल इस्टान चलचें तें झूज रावचे खातीर आमी मागया. आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यां बाळां खातीर युवजनां खातीर मलगडी प्रायवंत पिडेस्त भावंडां आसात हर एका पिडेस्तांक सुमयेच्या पांयां धाडान मागया. तुमचे लागीं कोणें आज मागोवंक सांगलां विशेश तरान वा मागता म्हूण कोणा सांगलें आसा तांचोय उडास कान तांचे खातीर मागया. सुमयेच्या पांयां धाडान गाडया. ह्या पवित्र थळाक हप्त्या मदें आनी आज येवच्या आयिल्ल्या सगळ भक्तिकांक सुमयेच्या पांयां धाडान समर्पण करया. विविध रितींनी दान दिवच्या सेवा दिवच्या कुमो करच्या बरें मन दाखोवच्या हर एका त्या दानी खातीर बऱ्या मनाच्या खातीर मागया. तांच्या बिझनेसा खातीर तांच्या कुटुंबा खातीर तांच्या वावराचेर तांच्या क्रिस्तीचेर धराळ बेस्तांव भरचे खातीर मागया. आनी आमकां सुमयाच्या पांयां धाडान समर्पण करया आनी सुमयाचे आशिर्वाद आमी घेवंक तयार जावन गावया गीत ह्या देवळा साक्रामेंतांत. येद्या व्हडा सास्ताना मान करूया पूर्विल्या त्या रूपा बदला नव्यो रिती आचार्या सोलबोन वेच्या अस्कत्वी भावार्थाचे जशें बापा तशें उल्हासानी स्तुती जावं. पदवी महिमा सस्ता सस्ता एका स्थळ्या हसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमीना वार्ता. आमेन. प्रार्थुया. येसू मिया जेजू क्रिस्ता ह्या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडला. तुजे सोडणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेत आनी राज करता ससनाच्या सासना. भाग्यवान जुदाच्या भक्तिकानो क्रिस्ता आपोणे लाभलेल्यानो पक्षी केले पुंशताच्या यात्रिकानो देवा हुजरी सांजूच भरता तुमच्यो विनवण्यो. येया तुमी सोमेत पिडेस्तानो कष्टा नष्टांनी आसल्यानो येया बरवसो कळलेल्यानो घेया दैवीक दयालानो वडानो. भाग्यवान जुदाच्या भक्तिकानो क्रिस्ता आपोणे लाभलेल्यानो पक्षी केले पुंशताच्या यात्रिकानो देवा हुजी सांजूच भरता तुमच्यो विनवण्यो. मोगाळ पुता सोवे हांव कुवार मोरी आशिर्वादी
भगवान जोता देवा भगवान कृष्णाचे कृपेन आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. दिव्यवाणी